दैजिवर्ल्डच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. नमस्कार मेस्त्रीच्या नव्या आंकड्याक तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणटा. हांव ल्हानपणार टीचर्स डेक भाशण करतना तातूंत सांगलें एक उतार अजूनय म्हाका उडास आसा. ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಂತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವವನೇ ಶಿಕ್ಷಕ म्हणून सांगले. तशें म्हळ्यार एक भुरगें इस्कलाक येता आसतना एका मातयेच्या मुद्या बरी येवन आसता पूण ताका एक आकार दिवन ताचें भविष्य रूपीत करचें एका शिक्षकान. तर आज आमी येवन पावल्या वालेंचेतासच्या डॉक्टर रोनाल्ड सिक्वेरागेर MSW HR स्पेशलायझेशन करन सांगता तो डॉक्टरेट केल्ले डॉक्टर रोनाल्ड सिक्वेरा. तांणी फकत 30 वर्सांच्या शिक्षक वृत्तेंत मात्र न्ही बघा 12 वर्सांच्या इंडस्ट्री एक्सपिरियन्सा वरवीं 12 जाणांचें जिवीत बरें केलां. तर येया तांचे लागीं आज आमी उलया. डॉक्टर रोनाल्ड सिक्वेरा नमस्कार तुमकां. नमस्कार. आता तुम्ही अराउंड 30 वर्सांचे एक टीचिंग फिल्डाची सर्व्हिस म्हणून तुम्ही सांगले म्हाका 30 वर्सांचे एक्सपिरियन्स म्हणून सांगून सांगात म्हाका गोत्ता आसच्या प्रमाणे तुम्ही सांगल्या प्रमाणे सबार कॉलेजीने BSW आणि MSW चो कोर्स एक सुरू करूंक तुम्ही कारण म्हणून हांवें आयकलें. सो तेन्ना तुमची जर्नी सुरू करया सर. ओके. हांवें स्टार्ट केल्लें टीचिंग फील्ड सेक्रेट आर्ट कॉलेज मोडेंतार 1987. ओके. थंय हांव डिग्री भुरग्यांक टीच करना आलो सोशल सायकोलॉजी सब्जेक्ट फायनल इयर BAच्या भुरग्यांक. थंय हांव म्हजी जर्नी टिचिंगाची स्टार्ट जाली पूण ती कंटिन्यू जावन मदें ब्रेक जाली. म्हळ्यार हांव एक जिवनांत वयर येचें म्हणल्यार सगळ्यांक गल्फ येवची आशा आसली. करेक्ट. म्हाकाय आशा उपजली सगळ्यांक गल्फ येता म्हाकाय गल्फ वचचें म्हणून. थंय मदें एक ब्रेक केलें आनी हांव गल्फा गेलो. सो गल्फान 11 वर्सां काम केलें. काम करना पाटी आयल्या उपरांत घरचे प्रॉब्लम आसलें शें म्हाका मुखार वचूंक जावना गल्फाक. मम्मीन सांगलें तूं हांगाच राव म्हजे वांगडा म्हणून. तशें म्हजे वांगडा पाळो दिवन रावचें पडलें. रावलो. रावल्या उपरांत मुखार खालें करचें हांवें आतां. करेक्ट. परतून खंयच्या फिल्डाक येचें तशें जालें. हांवें स्टार्ट केलें परतून टिचींग. ओके. हय. शें आळवसांनी म्हाका आपयलें मोहन आळवान आपयलें आनी ते म्हणलें आमी MSW स्टार्ट करया म्हणून. तशें आमची टीम आमी सेट केलें आनी आमी ती MSW कोर्स स्टार्ट केलो आळवस कॉलेजींत. थंयच हांव टिचींग स्टार्ट केल्लें. थंयच हांव नेक्स्ट हांव म्हज्याच ओन कॉलेजीक पाटी आयलो. ओके. सेंट अलोशियस कॉलेज. ओके. थंय प्रशांत मारता प्रिंसिपल जावन आसलो. ताणें म्हणलें कितें आमचे कडेन येवन तूं स्टार्ट करूं जो MSW आमी स्टार्ट करया म्हणून. तशें थंय आयलो. एलोशियस येवन थंय MSW स्टार्ट केलें. नेक्स्ट म्हणून रावलो पत्रापो आमी BSW स्टार्ट केलें. अशें BSW स्टार्ट केलें आमी. सो BSW स्टार्ट केल्या उपरांत थंय येयल्लें काम केल्या उपरांत नेक्स्ट म्हज्याच कॉलेजींत म्हाका ऑफर आयलें रोशनीला येता. रोशनीला येता. हय. ओके. तशें थंय सोडून रोशनीला गेलो. ओके. सो रोशनीला थंय 5 वर्सां काम केलें हांवें टिचिंगाची. ओके. तशें म्हजी टिचींग जर्नी स्टार्ट जाली. टिचिंग जर्नी स्टार्ट जाली. तशें म्हणटा आसतना सर हांवें मुखार येच्या पयलें तुमच्या ल्हानपणाक येच्या पयलें वाकालें तुमचे कडेन एक सवाल हांव विचारूंक शेता. तुमी एक डॉक्टरेट केल्ले PhD केल्ले मनीस. तशें म्हणटा आसतना त्या टायमार PhD करच्याक एक व्हॅल्यू म्हणून आसलें. पूण आतां हांव चिंता केंगे म्हणून सांगल्यार PhD करतले असो संकोचड जाला आनी सबार कडेन आमकां आयकोंक मेळटा की आमकां एज्युकेशन बॅकग्रावंड आसा जें म्हणून ना वा ऑनररी डिग्री म्हळ्यार ऑनररी PhD मेळची सुमार हें आसात आमी काले म्हणटा तशें जालां. ताचे उपरांत आतां आनी कांगी म्हणून हांवें आयकलां म्हळ्यार थोडे कडेन आतां कोणें PhD ऑलरेडी केला तेच थिसिसाचे तेच सब्जेक्ट कॉपी पेस्ट केल्ले ब्रीत करन तशें PhD जोडटली मनशां आसना जाल्ल्यान हांव चिंता ह्या दिसांनी PhD म्हणल्यार एक व्हॅल्यू केंगी चुकून बेता म्हणून सांगून म्हाका म्हळ्यार अशें आयकूंक मेळ्ळें. देखून तुमी एक डॉक्टरेट जावन हाचे विशयान तुमची एक कमेंट कितें सांगूंक कशें येतात. एक बरें मुख्य सवाल विचारलें तुवें. म्हज्या मोती दिसा बार तेंपात हांव क्वेश्चन आसलें. आतां डेली आमकां पेपरांनी वाचूंक मेळटा. करेक्ट.
हरी एक दीस पेपरान एक दोग ते जणांची PhD जावनच आसतात. करेक्ट. पूण आतां PhD म्हणल्यार एक इतलें साली सायज जालां की सगळ्यांक PhD जाय पडलें आतां. करेक्ट. रायट. आमी परत PhD करतना आमकां म्हणलें मस्त कश्ट आसलें. म्हणल्यार हांवें स्टार्ट केल्लें 2005 हय. मागीर तें कंटिन्यू जावन 2011 म्हाका मेळ्ळें तें. म्हणजे 6 वर्सां म्हणजे मदें जो डीन गायड आसलो तो एक्सपायर जालो. सो म्हाका दुसरो गायड जाय आसलो. ओके. तें तांतून डिले जालें. तशें 2011 म्हाका अवॉर्ड जाली PhD मँगलोर युनिवर्सिटींत. पूण आतांची आमी PhD करतना 1 वर्सांनी मेळटा, 2 वर्सांनी मेळटा, थोड्यांक 6 मंथ्सांनी मेळटा. करेक्ट. तें म्हज्याच क्वेश्चन एक नांव आयलें. एक क्वेश्चन जाता आतां जेका अशें PhD आनी हर एकले PhD करतात हाचे उद्देश कितें, हाच्या फाटल्यान काय आसा म्हणून थंय हांवें म्हज्यातलें चिंतून पडलो. तुवें सांगले प्रकार वय आतां ऑनरेरियम PhD दितात. करेक्ट. या ते खंयच्या बेजिसार दितात कोणाक कळना. तांकां ग्रावंड वर्क घालें, ताका क्रायटेरिया घालें आसा. ऑनरेरियम क्रायटेरिया आसा ते क्रायटेरिया घालें आसा ताका खंयच्या बेजिसार आमी दिवेत ऑनरेरियम. करेक्ट. ते कोणाक गोतना. मागीर अशें PhD करतात थोडे जाण भायल्या युनिवर्सिटीक वचून PhD करतात आपणायतात. ते रियली PhD करतात की या ती परचेज करतात की ती आमकां कळना. करेक्ट. या एक पिढी उद्या हांवें राहिलें एक वाचलें आर्टिकल हांवें मस्त PhD मस्त हें जावन आसा म्हणून PhD माफिया जावन आसा. आनी ते एन्क्वायरी करचें म्हणून युनिवर्सिटीक कॉल फॉर आयिल्लें. करेक्ट. ते जेन्युइन की PhD म्हणून पळयचें म्हणून कॉल फॉर आयलें. मागीर खंयच्या अंता पावलें आमकां कळना आतां खंय पावलां काल आमकां वतना. पूण आतां रियल PhD करतात पळय कोण एफर्ट्स घालून PhD करतात, स्टडी करतात दिसांनी रात, रिसर्च करतात. तांकां ही PhD पळयता तांच्या PhD व्हॅल्यू नासलें बरें जालां. रायट. करेक्ट. कित्याक म्हणल्यार तांणी इतलें एफर्ट घालून केलां PhD. या तांचे आनी हार्ड वर्क करून तांचे सोल तांचो घालून तांणी काम केलां. करेक्ट. बरें रिसर्च करून आनी ते प्रेझेंट केलां. तांकां म्हणल्यार PhD की आतां उठल्या बसल्या PhD दिवनूच आसात न्हय. तांकां कांय काल व्यत्यास आसा. करेक्ट. त्या PhD म्हणल्यार एक डिग्री व्हॅल्यू नासलें बरें करून घालां आतां. करेक्ट. तशें वय. तुवें सांगलें की हांवें ओपनली सांगचें तुका. ओके. मतीन कशें आसा तें सांगचें. वय म्हळ्यार तुमी एक PhD जावन आतां PhD करतल्या भुरग्यांक तुमी गायड करचें हांवें आयकलां. देखून तुमी गायड करता आसतना एका भुरग्यांक वय वा कोणा एका स्टुडंट तुमी गायड करता जाल्यार एक PhD जोडीचे जाल्यार कसले पुरो प्रिरिक्विजिट्स आसाचे, कसलेचे तांकां एक एबिलिटी आसाचे ताचे विशयान म्हाका कितें नॉलेज दितात गे सर? हांव एक 2-3 स्टुडंट्स गायड करनासले म्हणजे आसतात येतात. तशें इनडायरेक्टली हांव गायड करता. डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्हणजे येतात ते टॉपिकान येतात. तांकां फस्ट हांवें सांगचें तुजें PhD टॉपीक हांवें तुजें इंट्रस्ट काय आसा म्हणून. खंयच्या मनशा PhD करता इंट्रस्ट आसा स्वंत म्हणजे ते रिसर्च टायप आमी रिसर्च करचें टॉपिकावर आमी रिसर्च करचें. ज्यो टॉपिकावर ताका रिसर्च करून इंट्रस्ट आसा गे म्हणून पयलीं हांवें अंडरस्टँड करचें ताचे वयर. ताचे क्वेश्चन आसा ताचे कडेन. तुवें काल स्टडी केलां म्हणून सपोज ताणें एक टॉपिकान आयला जाल्यार ताका हांवें सांगचें या PhD टॉपिकावर तूं स्टडी कर पयलें. आर्टिकल वाच, बुक्स वाच आनी तें ताचे विशयान स्टडी करून पळय तूं उलोवन पळय टिचर्सां कडेन दुसऱ्यां कडेन इन्फॉर्मेशन गॅदर कर. तुजें डेवलप कर नॉलेज त्या टॉपिका वयर. मागीर तूं म्हाका मेळ. या तें जाल्या उपरांत मागीर हांवें ताका सांगचें तुवें अशें म्हाका एक सिनॉप्सीस बरोवन दिवचें. तुजें इंट्रस्ट पळयचें म्हाका खाल म्हणून. या ताका तो मस्त टायम काडटा बरोवंक. तितलें इजी जायना. सिनॉप्सीस पळय जाल्यार मस्त इजी जायना. तें मस्त रेफर करचें पडटा ताका बुक्स. लायब्ररी वचून घंटे केल्ले बसून वाचचें पडटा. आर्टिकल वाचचें पडटा, जर्नल्स वाचचें पडटा. मस्त प्रिपरेशन जाता तातूंत. ते सिनॉप्सीस पळोवन येताना तूं टायम काडटा मस्त. तेन्ना म्हाका कळटा. पूण फाटीं येतात थोडे भुरगे इल्लो टायम काडटा जाल्यार फाटीं येतात. इवन म्हाका फोन करून आसतात ते आयल्या उपरांत मागीर म्हाका कळटा त्या भुरग्यांक इंट्रस्ट आसा म्हणून. ताचे उपरांत हांव मुखार सरलें मुखार सरून वेतात. देखून आतां PhD कित्याक म्हणजे कित्याक ह्या दिसांनी थोडे डिस्कशन जावन आसात. PhD केल्ल्याक डॉक्टर म्हणून नजो खाली मेडिकल डॉक्टर मात डॉक्टर म्हणचे ऑनररी डॉक्टरेट मेळ्ळ्यांक कित्याक हांवें म्हणटा आमी आतां आमच्या संगीतान जावन थोड्यांक ऑनररी डॉक्टर मेळ्ळा. तांकां डॉक्टर म्हणून संबोधीत कर नजो म्हणून सांगून एक हें प्रचलन आसा. देखून तें पयलीं सायडीक आमी दवरचें जाल्यार आतां आमकां तुमची एक वळख करून दिशात जाल्यार तुमचें ल्हानपण तुमी खंयच्या तुमच्या आवय बापाय विशयांत तुमच्या कुटुंबा विशयांत आमकां इल्ली वळख करून आमी तेंच्यान सुरू करया सर. ओके ओके फायन फायन. ओके हांव जल्मालो तूं उर्वा फिगजीक म्हज्या आवय बापाय उर्वाची कुड्डाची. थंय थावन म्हजें ल्हानपण स्टार्ट जालें. म्हजी डिग्री कॉलेज पुरो एलोशियस जाली. एज्युकेशन पुरो डिग्री म्हजे एलोशियस केलें हांवें. ताचे उपरांत हायर स्टडीज हांवें रोशनींत केलें MSW. ताचे उपरांत हांवें MPhil केलें. मागीर म्हजी PhD जाली. ताचे मदें 2 कोर्स हांवें केले कावन्सिलींग कोर्स आनी ट्रेनींग डेवलपमेंट कोर्स केले. हे पुरो जाल्या उपरांत म्हणजे हांव पयस सरल्या उपरांत आमी बोबो आसले आमची प्रॉपर्टी परिस्थिती डिवायड जाली मन्नागुड्डाची उर्वाची. तशें हांवें वालेंशा गांवाक आयलो. वालेंशा गांवांत एक जागो काडून गेलो आनी हांगा घर बांदलें. सो हांगा सेटल जालो.
ओके म्हणजे पतीन फादर मुलसन काम करता मेडिकल कॉलेजीन होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजीन कसा तशेंत दोगां भुरगीं आहात या व्हडलें भुरगें ऑस्ट्रेलिया आसा धाकटो भुरगो बँगलोर आसा सो सेट जालें कामांत तशी म्हजी जिणी आनी आतां रिटायर जावन जाली 2 वर्सां जाली पूण हांव म्हजेतल्यान हांव बिजी आसा करेक्ट हांव अशें भुरग्यांक ट्रेनींग दिवचें आनी क्लास काडून घेवचें तशें म्हजेतल्यान हांव बिजी दवरलां म्हाका ओके टायम थोडे पावना म्हणल्यार बघता म्हाका रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड तुम्ही रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड एक्झॅक्टली कित्याक तुमचे कडेन उलयतना तुमी म्हाका उडवलेलें अशें सांगलें तुमी सडावत आतां म्हणल्यार कावन्सिलिंगाचो एक तुमी कोर्स केला जाल्ल्यानी तुमकां इंट्रस्टिंग अशें फील्ड म्हणून सांगल्यार रिटायर्ड जाल्या उपरांत तुमी कशें बसन आसतना तुमची जिणी कशी सुफोळ करियत म्हणल्या विशयी तुमी लोकांक ट्रेनींग दितात आनीक सडावत जावन काम जाता एक फावटी रिटायर्ड जालें म्हणटाना जिणयेची दिशात सुकले बरी जाता थोड्या मनशाक म्हळ्यार आनी हांव खंयच्याय प्रेज जेन्ना म्हजें जालें म्हणल्यार त्याला एका मेंटॅलिटी वचून पावतात सो तहल्या मनशांक तुमी त्या एका डिप्रेशनांतल्या भायर जालें काम तुमी करनात सो हाचे एक्सपिरियन्स म्हाका शेअर करतात सर हय मोस्टली रिटायर जाले कुडले थोडे मनशां सायकोलॉजिकल थिंकींग आसता कित्याक म्हणल्यार आनी म्हाका तो हुद्दो ना ते स्टेटस ना सोसायटींत आनी म्हाका ते पोजिशन ना म्हणजे सगळे हाताक काम येयली ना तशें मस्त फिलींग आसता नेक्स्ट रिटायर जाल्ले कुडले तूं घरा बसून आसताय करेक्ट घरा बसता आसतना तुका ते नॉर्मली ते थिंकींग येता म्हणल्यार एक पावरफूल मनीस एक आसलो म्हाका सडन म्हज्या हातान कांय ना जालें ते एक डिप्रेशन जाता ते नॉर्मली जाता म्हणल्यार हांव ते स्टडी केलां ते सिच्युएशन ते हांवें सांगचें म्हणल्यार हांवें तुमी तुमचेतल्या तुमी बिजी दवरीचे यू शूड नॉट थिंक दॅट यू आर लेफ्ट अलोन हय की न्ही आमीच लोनलीपण बघून वचो आमी हे आमचे डेली शेड्यूल आमी प्लॅन करचें कशें तूं कामार आसतना प्लॅन करता तशें तुजें डेली शेड्यूल तुवें प्लॅन करचें पडटा या तुवें तुकाच बिजी करचें तुजें तूं खंयच्यान काम करतलें त्याच कामाचें तूं मुखार आसून वच या आतां तूं टिचर जावन आहले ओके तूं टायम येयलो भुरग्यांक दी करेक्ट या भायर मेळचें भुरग्यांक मेळचें या इस्कॉल टिचरांक मेळचें या फ्रेंड्सांक मेळचें या तुजी विजीट टू दी हॉस्पिटल्स पेशंटां भशेन उलोवचें आश्रमाक वचचें ते मुसोन राखून आसता तांच्या चल्यांक ते तांचे भशेन बसून उलोवचें तांचे टायम पास करचो अशें नाना संगती मस्त आसात रिटायर जाल्या उपरांत पयलीं आमकां टायम नासलो करेक्ट पयलीं आमचें लायफ बिजी आसलें आमच्या कामा वयर करेक्ट आमकां एका परत टायम नासलो रिटायर जाल्या उपरांत आमचो फुल्ल टायम आमी हाका स्पेंड करप येते करेक्ट शे आमी केदाळेचे धरून की आमी फ्री आसा म्हणून रायट तशें हांव थोडे भितर म्हाका टायम आसना फ्री आसना खंयच्यान खंयच्या एक्टिविटीज आसा बिजी जावन आसता आमी करेक्ट त्या रितीन सकाळां सांग रिटायर जाल्यार सांगचें कालें म्हणल्यार तुमी तुमचें लायफ प्लॅन करा करेक्ट या पूण कोणी खंय वचून वचून म्हाका ऑब्जेक्शन आसना न्ही रायट तुमचें इंडिविज्युअल लायफ यू कॅन डिसायड बाय युअर सेल्फ यू कॅन गो सिट विथ आश्रम पीपल नो दे आर वेटिंग फॉर यू करेक्ट या तुका तो टायम गेलो तूं करा ते उलयतना करेक्ट हॉस्पिटल वचा विजीट करा पेशंटा कडेन उलया तांकां मोटिवेट करा करेक्ट तर तुमची भितरली पिडा कोण जाता करेक्ट कित्याक आमी म्हणटा आयडल मायंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप म्हणटात देखून आमी कितले चड खाली बसता तितले चड आमी ओव्हर थिंकिंग करता नेगेटिव्हिटी आनी हाचे वरवीं ती पिडा येवची आसता इल्लेशे भायर गेले जाल्यार इल्ले मोती केसा फ्रेश जाता न्ही फ्रेश जाता तशें देखून आतां आमी तुमच्या पाटी तुमच्या टिचिंगाक येवचें जाल्यार सर तुमी खंयच्या वर्सा टिचिंग स्टार्ट केलें म्हळ्यार तुमी सांगलें म्हाका इनिशियल थोडे वर्स तुमी टिचिंग केलें मदीं तुमी सोडलें म्हणून सांगून तशें तुमी फर्स्ट इयर्स ऑफ टिचिंग म्हळ्यार स्टार्टींग तुमी टिचिंग करतना त्या टायमाचो एक असो आसलो लायक ताची एक्सपिरियन्स म्हाका शेअर कर बरें एक्सपिरियन्स 1987 हांव एक टिचर जावन येतना हांव एक भुरग्या बरयत आसलो त्या भुरग्यांक आनी म्हाका कांय डिफरन्स नासलें करेक्ट या ते भुरगे व्हडले व्हडले आसले थोडे हांव मोठो जावन बारीकसो आसलो तशें कसं येनातलें कॉलेजीच्या लेवलार मस्त कस जातलें डिग्री भुरग्यांक शिकोवचें म्हणल्यार फायनल इयरच्या भुरग्यांक शिकोवचें म्हणल्यार तें कश्टांचें काम तें करेक्ट आनी आमी तांचे बरें भुरगोच करेक्ट म्हणजे जाल्ले मात MSW अशें जावन फर्स्ट टायम क्लासींग येताना म्हाका धडपडे सुरू जाल्ले जे भुरग्यां फुडें सो हार्डली 23-24 इयर्स ओल्ड त्या टायमार आनी नुस्तें भुरगीं क्लासीन तेडला ते 30-40-50 भुरगीं आसतात एका क्लासीन तांकां फेस करचें या आनी भुरग्यांची उपाधी मस्त जाले तेडला क्लासीन रॉकेटां सोडचीं तशें बरें जालां की तुमच्या मस्त जाला क्लासीन रॉकेटां सोडचीं बँड बडोवचें आनी एकल्यान बँड बडयतना आनी एकल्यान ओगेत रावचें आनी एकल्यान बँड आनी एकल्यान ओगेत रावचें तशें तांणी सायन दिवचें तें मस्त जातालें हांव बोर्डार घालें बरोवन आसतना फाटल्यान रॉकेट येतालें शिविता कशें हँडल करतले आतां तेंत म्हणलें हांवें भुरग्यांक हँडल करचें एक ट्रिक्स तें तरणाट्यांक कशें हँडल करचें म्हणून तें आमची गरज आसा वी हॅव टू बी फ्रेंडली विथ दी स्टुडंट्स म्हजें कॉन्सेप्ट कालें म्हणल्यार हांव एक लेक्चरर म्हणजे नासलो हांव तांचे मदलो एकलो हांव एक फ्रेंडली तांचे वटो ते म्हणजे फ्रेंड्स तशें तुमी चिंतू न्हू आनी मुखार हांव तांकां कांय ऑब्जेक्शन करूना तांकां कांय पनिशमेंट दिवना तांकां क्लासी भितर भायर घालूं ना ते रॉकेट सोदना म्हाका खुशी रॉकेट हातान हाडून गेलें पळय बरें ब्युटिफूल रॉकेट म्हणलें हांवें ह्या स्किलाक हांव तुका एप्रिशिएट करता सांगचें क्लासीन कित्याक
रॉकेट करूंक स्किल्स जायचे करेक्ट सगळ्यांक जायना ते करूंक रायट ते केल्ल्या का बरें एप्रिशिएट करता अशें रॉकेट करून तूं मुखार नेक्स्ट तूं व्हडल्या पोजिशन पावूंक की बरो ते नेक्स्ट रॉकेटा म्हणून जाली आमची ओके रॉकेटा म्हणून जाली बँड म्हणून सुरू जालें आनी सांगलें म्हाका म्युजीक म्हळ्यार बारीक हांव पयलीं म्युजिकांत आसता म्हाका आय लव म्युजीक ओके या तशें म्हाका म्युजीक म्हळ्यार तुमी बरोवचे बँड ट्रिप्स म्हाका ते बरें लागतात ते बँड बिट्स आसात पळय ते बरें लागतात ते बिट्स केदाळे बरें सिंग करूंक ते बिट्स तुमी प्रॅक्टीस करा एक दीस आमी परत उठून सिंग करया अशें म्हणलें नेक्स्ट डे बिट्स उणें जालें ओके ते एक दीस आतां उणें जालें आनी स्टुडंट्स बरीं म्हणजे फ्रेंड्स जावं आयलीं करेक्ट अशी फ्रेंड्स जाली की भुरगीं बारीक क्लोज जालीं म्हजे कडेन म्हणजे घरा येवंक सुरू जालीं या आनी आमी ओट्टू येताले पिकनीक येताले जाल्यार ओट्टू टी पिवंक कॉफी पिवंक कॅन्टीन ओट्टू अशें भुरगीं बारीक क्लोज जालीं ते जावन म्हजें कॉन्फिडन्स लेवल चड जालें की म्हणजे कशें हांव भुरगें हँडल करचें ते आमी यूज केल्यार आमी जिखवेत टिचिंगान जिखवेत करेक्ट तुम्ही तशें म्हणटा आसतना तुमी म्हाका सांगले फादर प्रशांत मारता तुमी तांच्या सांगात काम केलां म्हणून सांगून तशें थोड्याच दिसा आदी फादर प्रशांत मारताचे प्रांशुपालर अनुभवागाळू म्हणून एक बूक म्हाका मेळ्ळो तशें तातूंत तांणी सांगतना तुमचें रॉकेट करचें जावन दी तुमी पोदां म्हणचें जावन दी ते पुरो अनुभव तांणी त्या बुकान बरयल्यात तशें ते वाचता आसतना म्हाका तुमी सांगता आसतना म्हाका तांचोय तो अनुभव म्हाका उडास येताना तांणी एक दीस म्हणलें की क्लासींत येवन तुम्ही म्हाका सदां सिंग करा म्हणटात ते हांव एक सिंगिंगांत पाठां सुरू करता म्हणून सगळें लेसन सुरू केलें काय आनी त्या उपरांत भुरगीं म्हणाले की फादर तुमी दयाकन सिंग करता काय म्हणून ते तलेकल एक्सपिरियन्स तुमकां जाला हांगी सिंग करचें असलें वचून आमी म्युजीक एप्रिशिएट केलें मागीर तांचे बट हांवें बनवूंक सुरू केलें बिट्स ओके आमी सांगलें हांव बिट्स दिता तेन्ना तुमी कॉपी करा ओके तशें ओके तशें आमचे फ्रेंड चड जाले फ्रेंडशिप चड जालें आतां तुमी अरावंड 23-24 इयर्साचेर तुमी टिचिंग स्टार्ट करतात म्हणजे तुमी MSW तल्या भुरग्यांक तुमी शिकयत आसतना चडावत काम जाता डिग्री जावन थोडी ब्रेक काडून न्हू ताचे उपरांत साबार तेंपा उपरांत कॉलेजीक म्हणजे तुमचे आनी व्हड प्रायज स्टुडंट आसतात सो तांचे उड्डेक तुमचे रिलेशनशीप कशें आसा तांकां तुमी कशें हँडल करतले ना आमी म्हळ्यार आमचे व्हडले भुरगे क्लासीन आसताले पूण आमकां त्या टायमार काले म्हणल्यार आमी एज फॅक्टर पळयना आमी ओके आमी ते आमकां रेस्पेक्ट घाले आमी लेक्चरर आमी सर ते आमचे स्टुडंट्स कितली एज जावं पुरो ते भुरगे भुरगेच तांचे भितर भुरगेपण आसतालें ओके दिल तो बच्चा है जी तांचे भितर हे भुरगेपण आसता त्या भुरगेपणाक आमी रेस्पेक्ट दिवचें तांकां पळयता इल्लेशें म्हळ्यार कावजेणी बोगनातले म्हळ्यार आमकां एक इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स आसा इतल्या वर्सां आसा आमच्या मुखार आमचे एक्सपिरियन्स आमचे मुखार ते म्हणून सांगून ते म्हणजे कावजेणी बोगल्या सो हाव यू ओवरकेम दॅट या बिकॉज देर आर सम स्टुडंट क्वालिफायड विथ LLB पर येतात मागीर येतात थोडे इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स जावन येतात तांचे क्लासीन क्रॉस क्वेश्चन आसतात आमकां करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आमी प्रॅक्टिकल आमी थियरिटिकल ते प्रॅक्टिकल करेक्ट अशें पूण आमी तांकां सपोर्ट करचें त्या मोमेंट तांणी काली आमकां क्रॉस क्वेश्चन घाल्यार ओके यू कॅन एक्सप्लेन समथींग मोर अबाउट युअर प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स सो एटलीस्ट वी कॅन गेट गेन आउट ऑफ इट करेक्ट आमकां एक बरें जाता इट इज गिव अँड टेक पॉलिसी त्या रितीन हांवें ताका एनकरेज करना तांचे कडल्यान आमी प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स घरांत हातून भुरग्यां कडेन शेअर करूंचे आमी क्लासीन ते उरल्या भुरग्यांक हेल्प जाता म्हाकाय हेल्प जाता करेक्ट तशें आमचे ते इन्फेरिटी कॉन्फिडन्स आसूं नजो आमी ताचे केन्ना काय शिकायचे ताणें काल्यार म्हाका सांगिचें तें जाल्यार आमी वयर येना करेक्ट आमी भुरग्यांक खंयची एज जावं न्ही कितें एक्सपिरियन्स जावं न्ही तांकां त्या लेवला आमी दवरचें त्या भुरग्यांक कॉन्फिडन्स हो सर आमचे तो शिकूंक आशेता रायट तशें एक ऑलवेज गिव अँड टेक ते एक ओपन माइंड आसल्यार मात्र nothing that I am something great, I am a lecturer, he is nothing, he is my student. तशें आमी चिंता करता नजो. करेक्ट तशें चिंतल्यार रावन चिंता म्हणजे भुरगीं तुमचे कशें येवंक बेतात आनी ते एक रिलेशनशीप केंगी आमी क्रिएट करून करता म्हणून तुमी सांगतात ओके आतां तुमी थोडी वर्सां एलोशियन शिकयतात मागीर मोदें तुमी एक इंडस्ट्री ब्रेक म्हणून काण घेता म्हणल्यार बायल्या गांवाक तुमी येतात सो बायल्या गांवांत तुमी कालें करनासले आतां ताचे एक एक्सपिरियन्स तुमकां परतून पार्टी टिचिंगाक येताना ते कशें हेल्प जालें ताचे विशयान म्हाका कितें सांगतात बायल्या गांवांत एक बरें आशेन येवंक गेल्लो देवाच्या दयेन आनी बरें काम मेळ्ळें ब्रिटीश कंपनीन काम मेळ्ळें म्हाका एक ब्रांचांत मॅनेजर जावचें काम मेळ्ळें अशें थंय काम करता ऑटोमोबायल कंपनीक अशें थंय काम करनासलो थंय काम केल्या उपरांत ते प्रॉब्लम इन्सिडंट जालें म्हज्या भयणीचे आनी भयण आसली म्हजी भावजी बरो आसलो तशें जावन हांव फाटीं आयलो फाटीं येताना घरांत येयलें प्रॉब्लम जाल्लें सो घरच्या प्रॉब्लम ती म्हाका परतून फाटीं वचूंक जावना तशें हांवें तें गर्लफ्रेंडा मदें ब्रेक केलें मागीर परतून हांवें टिचींग कंटिन्यू केलें नाल्यार गर्लफ्रेंड आसलें आज म्हजो गर्लफ्रेंड आसतो म्हणजे टिचींग तें ब्रेक जाता करेक्ट पूण देवाची मांडावळ I never planned that I will come back and continue my teaching. I was totally planned to continue my life in Gulf. पण ते त्यांची एक्सपिरियन्स तुमकां आतां जे टिचिंगाक तुमकां पाठी येता आसतना केन्ना हेल्प जालें definitely how to manage people. That is important.
करेक्ट मॅनेजिंग पीपल इज नॉट इझी. राईट आम्ही इमोडीस HR करचे त्यांचं हाऊ टू मॅनेज पीपल बिकॉज देर आर डिफरंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरंट स्किल, डिफरंट कॉम्पिटन्सीज, डिफरंट लेवल्स. आता तुझे कॉम्पिटिशन डिफरंट, मुझे कॉम्पिटिशन डिफरंट, तुझे थिंकिंग डिफरंट, मुझे थिंकिंग डिफरंट. करेक्ट ते टॅली जाय ना. राईट बट ॲज अ मॅनेजर हाऊ कॅन आय मॅनेज पीपल. करेक्ट आणि हांव काम करचे कंपनीत म्हणजे अंडर आसले फिलिपाईन्स, पाकिस्तानीस, बलुचिस्तान, केरळाइट्स, गोवन्स, करेक्ट different culture, different country, different nationality, different language, different food they eat. करेक्ट आमचे फिलिपाईन्स असले ते पेट्याचे मासे खाताले आमचे. करेक्ट आम्ही सुंगटाचे काले मंडे म्हणून बाहेर उडे तांकां सुंगटाचं सूप म्हणल्यार बारे म्हणल्यार आम्ही थोडे वर्स दुबय आसले जाल्ल्यान सो आमकां एक अंडच ना. हांव चिंता खंयी आमी सगळ्यांनी एक पुटी इल्लेशे भायर वचून ते एक एक्सपोजर खाण गेल्यार खंयी आमची इल्लीशी थिंकिंग कितें म्हणल्यार आमकां कालें जाता आमी भारत देशाच्या मनशांक सडावत आमकां ल्हानपणा शिकयतात की पाकिस्तान जावं दी, चायना, बांगलादेश हे पूर आमचे वैरी म्हणल्यार बरी आमकां शिकयतात. पूण केदळ आमी वो एक गांव सोडून भायल्या गांवाक येता थंय सगळे आमी एकाच भशेन जेवता, एकाच म्हणल्यार एकाच एनवायरमेंटात आमी काम करता, एकाच ऑफिसात एका टीम म्हणल्यार बरी काम करता. आनी तेय जर खंय काले म्हणटात हे राजकीय एकत्र करचे आमी एक घर्शण आमकां तेय सर येना. सो तशें हांव चिंता की भशेन आमी ते भायल्या गांवाक वचून इल्लेशे एक एक्सपोजर खाण गेलो जाल्यार हांगा आमची इल्ले थिंकिंग आमी इल्लेशे वायट करून खाण घेत म्हणून सांगून म्हाका बघता तुमी कितें म्हणटात. ते डेफिनेटली एग्री जाता सांगले कंप्लीट ट्रू. कित्याक म्हळ्यार हांव काम करता ते डिफरंट नॅशनलिटी आसले पळय तांचे कशें मिंगल जावचे. रायट फिलिपिन्स थिंकिंग डिफरंट आसता, करेक्ट पाकिस्तानी डिफरंट, कल्चरल डिफरन्स आसता. करेक्ट तांचे आमी कशें मिंगल जावचे, तांचे कशें तांकां कशें हँडल करचें करेक्ट ते पळोवन हांव ते शिकलो तांचे म्हणून. पूण आमी सांज काम जाल्या उपरांत सांज जाताना आमकां तें एकोमोडेशन परत आमच्या कॅम्पसा भितर दिल्लें. म्हाका हांव भायर रावतलो जाल्यार ते एम्प्लॉयीसां पुरा भितर कॅम्पसा भितर आसले. पूण ते काम जाल्ले कुडले सगळें खाले सांजे वचून गेट टुगेदर करचें आनी म्हाकाय आपोवचें. केरळाइट्सांनी बरी बिरयानी प्रिपेर करची या फिश करी तांचे फिश करी प्रिपेर करचे आनी आपोवचें म्हाका. आमी तांचे बसून तांचे ओटूच एक जावन हांव आसलो. फिलिपायन्सांनी एवढी पेट्याची बिरयानी केल्ली आसा पूण ते म्हाका एकल्या एम्प्लॉयन सांगलें सर ते आपोवड नाका ते पेट्याची बिरयानी म्हणालो. ते म्हाका सांगलें मासलो नाल्यार बिरयानी पेट्याची बिरयानी खाता तशें पुरा आमी ओट्टू आसून जाल्यार आमी एकामेक झगडून ना. करेक्ट आमचे झगड नातले कितले डिफरंट हें आसले ती आमी झगड नातले एकामेका बरें भोव बांदपण काम करनासले मनीस. तशें बरें जालें ते कंपनी काम. ते एक्सपिरियन्स म्हाका मस्त युजफूल जालें. ओके आता तुम्ही म्हाका सांगले तुम्ही डॉक्टरेट केले एचआरांत म्हणून सांगून आता सडावत एचआर म्हणटाना एका ऑफिसांत कितली मनशां आसल्यार दे हेट एचआर म्हळ्यार काम जाता तुम्ही सांगता कित्याक काम जाता सॅलरी जावं दी ऑफिसाचे रुल्स रेग्युलेशन जावं दी एचआरांचे पॉलिसी जावं दी कोणाक पसंद ना. सो लायक तुमकां खंय म्हणी एक्सपिरियन्स जाला की कोणा म्हणे तुमकां मस्त जाला. HR is a thankless job. Correct. We, as a HR, we should not expect any thanks or rewards from anybody else. Right. If you think that, then you are not fit to be HR. Correct. Yeah, तुम्ही HR जावन फिट नात. तुम्ही कोणा कडेन तो रिवॉर्ड आशिता जाल्यार थँक्स आशिता जाल्यार या तुका कोणी होगली करची म्हण आशिता जाल्यार तूं HR जावंक फिट न्ही. कित्याक HR ते मेळना. करेक्ट HR ते मेळूंकूच मेळना. कित्याक तूं मॅनेजमेंट आणि एम्प्लॉय मध्ये एक बिजी जावन मध्ये तुवें सँडविच तुका मॅनेजमेंट सांगलें आयकाचें एम्प्लॉय की तुवें पळयचें. सगळे एम्प्लॉयज मॅनेजमेंट पॉलिसी एम्प्लॉयज तुवें घालतना आनी एम्प्लॉय उलटा जाता. करेक्ट एम्प्लॉय सांगलें वचून मॅनेजमेंट रिप्रेझेंट करतना मॅनेजमेंट उलटा जाता. तुका समजून असो कोण आहे. करेक्ट या ते क्वेश्चन येता. रायट त्या सिच्युएशन तूं आसतना हाऊ यू कॅन एक्सपेक्ट थँक्स फ्रॉम एनीबडी एल्स. करेक्ट इज नॉट पॉसिबल. रायट बट वी हॅव टू डू आवर जॉब जेन्युइनली. करेक्ट या आनी हांकांय सांबाळचें आनी तांकांय सांबाळचें. घरांत एक आवय कशी आपल्या भुरग्यांक आनी घोवाक सांबाळटा पळय करेक्ट तशें आमी कंपनींत आमच्या मॅनेजमेंटाक आनी आमच्या एम्प्लॉयीसांक सांबाळचें. ते तुम्ही गॅप फील करू म्हळ्यार मॅनेजमेंटामध्ये आणि एम्प्लॉयीमध्ये एक गॅप म्हळ्यार ते एक लिंक म्हळ्यार बरी असते एचआर ते एक गॅप फील करू म्हळ्यार मस्त मस्त समस्या असतात. तांणी सांगले हांकां अर्थ जायना हांचे तांकां अर्थ जायना म्हळ्यार काम जाता एम्प्लॉईजांक काम जाता गे म्हणून सांगल्यार ओके तांणी गोल्डचे तांकां सांबाळ मेळाचे तांचे बऱ्या पोजिशनार पावचे म्हणून सांगून ते करतात. बट वेरज मॅनेजमेंट म्हणटा कालें तांणी प्रॉफिट जोडीचे तांचे बरें जायचे म्हणून सांगून ते म्हणटाना हांगा थोडे पुटी एम्प्लॉईजांक एक्सपर्ट करचें जाता. सो असल्या संदर्भार एक एचआर मॅनेजर जावन म्हळ्यार आतां माझं आमचे एचआराची आमची व्ह्यूअर्स पळोवन आसत कोणा तहल्यांक एक अले एक सांबाळच्या विशयान तुमी एक टिप्स दिवचे जाल्यार काले म्हणून कशें येतात. आमी काय सांगचें म्हळ्यार तूं एक मिडिएटर जावन काम करता कंपनींत मॅनेजमेंट आनी एम्प्लॉय मध्ये you should always have to keep your ethics and values and stick on to your reality. ताका कॉम्प्रोमाइज करूं नजो तुवें. करेक्ट रियालिटी खाला आसा ते एम्प्लॉयीज जेन्युइन डिमांड्स आसतात वेदर इट इज जेन्युइन ऑर नॉट.
तूं स्टडी करचें पयलें मॅनेजमेंट प्रेझेंट करच्या पयलें तूं स्टडी कर एम्प्लॉयज तांचे मेळ डिस्कस कर तें पळय वय गिनिंग पळय तांकां जाय कितें रिक्वेस्ट आसा ओके सॅलरी वय ओके सॅलरी हायक करचें जाल्यार खंयच्या बेसार तुवें करवेत सॅलरी हायक करून क्रायटेरिया घालून आसात तूं कशें तूं मॅनेजमेंट कन्विन्स करताय तें इम्पॉर्टंट मॅनेजमेंट एक्सपेक्ट ऑर प्रोडक्टिविटी करेक्ट हय की न्ही तांकां प्रोडक्टिविटी जाय तांकां प्रॉफीट जाय करेक्ट तर मॅनेज दिसता तूं इतलो सॅलरी तांकां हायक करता जाल्यार ताचे ऑपोजीट म्हाका काल दिता हितून करेक्ट आय एम रेडी टू आन्सर दॅम रायट या ते तूं प्रिपेर करून वच मॅनेजमेंट कन्विन्स कर ओके दॅट इज युअर कॅपॅसिटी करेक्ट सपोज मॅनेजमेंट डजंट एग्री वाय मॅनेजमेंट डजंट एग्री यू स्टडी दॅट ऑल्सो करेक्ट या वाय मॅनेजमेंट सेज दॅट आय कॅनॉट कित्याक मॅनेजमेंट जायना म्हूण सांगता जाल्यार कित्याक जायना म्हूण सांगता कारण कालें आसा थंय कंपनी लॉस आसा गी या कंपनी प्रोडक्शन उणें आसा की या कंपनी दुसरें कालें बी लूपहोल्स आसा जाल्यार कंपनी वीच कॅनॉट शेअर तें आसा जाल्यार तें तूं खाण घे पुरा करेक्ट तूं एम्प्लॉयज कन्विन्स कर न्ही करेक्ट कित्याक एट द एंड ऑफ द डे you have to run your company. Correct. You cannot close the company. Right. Yeah. You cannot keep on meeting the employee demands and you cannot keep on satisfying the management. Correct. It's not possible. Correct. Yeah. You have to sacrifice something in between. Correct. No. So, which is always, as you say, is give and take policy. Okay, I'll give this much hike in salary. In return, I want this much productivity from you all. Correct. Employees saying strictly. Correct. If you increase the productivity, I'll promise that I'll give this salary for you all. Correct. And management is saying, this is my commitment that I'll give this salary for the employees and I see that whatever the expectation you have in productivity, I'll meet it. करेक्ट तांकां कितले डिजर्विंग आसा आमी I made that. Yeah. ओके तशें म्हणटा आसतना सर आतां थोडे कडेन एकान जाता की म्हूण सांगल्यार तुमी म्हाका सांगले सडावत आतां HR म्हळ्यार दोगांचे मदलो मिडिएटर आतां फायनान्साचे कालें तर फायनान्साचे मात्र हँडल करतात बजेटिंग जावन दी तांचे खंयचे कडेन कॉस्ट कटींग ते पुरो ते हँडल करतात मार्केटिंगाचे मार्केटिंग म्हणजे प्रोडक्शनाचे तले मात्र पळयतात बट हांव चिंता HR इज अ वन एरिया तांणी कालें जेमशें सगळ्या कंपनीचे सकड नॉलेज तांकां आसा जें म्हणलें तें गरज आसा कित्याक सकड एम्प्लॉयजांक हँडल करचें तांणी म्हणटा आसतना सो एक बरो HR जाय जे जाल्यार एक बेजीक क्वॉलिटी कसली आसाचे तुमच्या प्रकार म्हणजे तुमी इतल्या वर्सां सर्विसांत तुमच्या प्रमाणे एक बेजीक क्वॉलिटी कालें म्हूण चिंतात मेन तुका आसा जें म्हणल्यार तुजें HR तुजी कमिटमेंट आसा जी एक आनी तुजें एक डेडिकेशन त्या फिल्डाक एंड तुजें कम्युनिकेशन कशें उलयताय तूं एम्प्लॉयजा कडेन आनी HR युअर बेजीक नॉलेज इन HR कित्याक कोणी क्रॉस क्वेश्चन करूंक पुरो करेक्ट तुका ट्रॅप करूंक पुरो सो वॉट आय से इज यू हॅव टू बी व्हेरी फ्रेंडली नेचर तुका एक हांव HR म्हणजे गमंड आसूंक नजो कोणाक मुस्तर हांव पळयता बरी गमंड आसता थोड्यांक हांव ते एक HR म्हणल्यार बरी एक तांचेर एक हाय घाल आसता एटिट्यूड आसता तें बरें न्ही HR म्हणल्यार तें बरें न्ही कित्याक म्हणल्यार यू हॅव टू गो डावन करेक्ट या देन ओनली एम्प्लॉय लायक्स यू करेक्ट then management also supports you because you are fit with HR so your communication very clear communication yeah तुवें मुखार करूनचे फाटल्यान घालूनचे तें आसूं नजो आमी ट्रान्सपरन्सी आसा जे आमच्या उलोवण ट्रान्सपरन्सी आसाचे what we preach that we have to practice practice तें आसा जे आमचे कडेन तशें जाल्यार तुका एम्प्लॉय तुका लायक करतात ते अंडरस्टँडींग आसा एम्प्लॉयचे कस्ट अंडरस्टँड जायचे तुवें मोस्ट एम्प्लॉय कश्टान काम करतात फॅमिली प्रॉब्लेम आसता यू हॅव टू बी गुड काउन्सिलर फॉर देम एम्पथी आसा तुका तुवें अंडरस्टँड करचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करचे थोडे बरें सपोज एम्प्लॉय लेट करून आयलो म्हणल्यार कूड एक्शन काडचे न्ही वाय वॉट इज रिजन बिहायंड इट काले म्हण आसूंक पुरो कारण इमिडिएट एक्शन काड घेवन ताका थोडे मेमो अशें करचें तें बरोबर न्ही ह्या लेवलार तूं अंडरस्टँडिंगार काम कशें जाल्यार तुवें एक तुजें डेडिकेशन आसून तुजें बरें कम्युनिकेशन क्लियर आसून ट्रान्सपरन्सी आसून तूं HR काम कशें जाल्यार यू आर गोइंग टू बी गुड HR इन फ्युचर करेक्ट या तशें आतां तुमी म्हाका उलयतना सांगलें आसा तुमी BSW आनी MSW जे कोर्स सुमार कॉलेजीन हांगा सुरू केले रोशनी लॅन जावन दी एलोशियस कॉलेजीन जावन दी सुमार कडेन म्हणून आतां सडावत आमी म्हणचे आसा BSW म्हणटाना आमी सोशल वर्क म्हणटाना कान जाता ते भायर वसरिले क्लीन करचे वा तले म्हणून आमच्या लोकांच्या मतीन ते एक टबू म्हणल्यार ते एक स्टिग्मा म्हणून आसा आमच्या मतीन सो BSW आनी MSW म्हणून सांगल्यार काले न्ही जावन तांचें काम कळलें हाचे विशयान इल्लीशी नॉलेज आमच्या व्ह्युअर्सांक दितात दिसता BSW बॅचलर सोशल वर्क एज यू सेट they are mostly into social work field BSW चे म्हळ्यार आमचो खंयच्यान आमच्या आश्रम जावन दी हॉस्पिटल सेक्टर्स जावन दी NGO जावन दी वचून काम करचें तांचे वाटो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करचे तें परत सोशल वर्क आमी BSW शिकता पण MSW येताना टू डिफरंट जाता तुजें MSW येताना हायर स्टडीज येताना तुका स्पेशलायजेशन आसता ओके या स्पेशलायझड HR स्पेशलायझेशन मेडिकल सायकॅट्री स्पेशलायझेशन कम्युनिटी डेव्हलपमेंट तशें ते तीन स्पेशलायजेशन आसता तूं कम्युनिटी डेव्हलपमेंट काल्यार तूं यू वर्क विथ पीपल कम्युनिटीज NGOs हॉस्पिटल सेक्टर्स अशें
आणि मेडिकल सायकॅट्री म्हणजे नॉर्मली इन हॉस्पिटल विथ डॉक्टर्स या एज अ कावन्सिलर जावन तुका काम करता आनी एच आर म्हणटा यू वर्क इन कंपनीज पूण ह्या तेन्ना की बेज घालें म्हणल्यार तुका सोशल वर्क ते सोशल वर्क प्रिंसिपल्स आहात न्ही ते तुका मेन ह्या तिनी फिल्डाक you cannot be a good HR unless until you know social work principles. Correct. तुका social work चे प्रिंसिपल ना जाल्यार you cannot succeed in your life as a HR. Correct. आमकां तेंत शिकयता मेन सोशल वर्कान ते प्रिंसिपल्स आहात म्हणल्यार तेंत आमकां मेन शिकयता you have to be a good HR while we follow the principles of social work. ओके तशें म्हणटा आसतना सर तुमी सडावत काम केल्लें म्हळ्यार तुमी कॉलेज लेवलार शिकून आसल्यात एक पोस्ट ग्रॅज्युएटांक इवन डॉक्टरेट करतल्यांक तुमी शिकून आसल्या स्टुडंटांक म्हणून सडावत म्हळ्यार काय जाता आमकां 10th स्टँडर्डा मुशें जावं दे 12th मुशें जावं दे एक म्हळ्यार आमी एक इस्कॉलाच्या लेवलार येता म्हूण सांगून म्हळ्यार काय जाता ते शिक्षण तेगे तुमी शिकाजे मुखार वचचे म्हणून नावे बापायनी प्रगल्न आसतात बट कॉलेज कितें काही आसता कॉलेज लायफ इज अ गोल्डन लायफ म्हणून सांगतात गोल्डन पिरियड ऑफ युअर लायफ टायम म्हणून सांगून म्हळ्यार काय जाता वर्ल्ड इल्लो उक्तो जाता आमी इल्ले परायांत वाडटा आसतना फ्रेंड्सांचे फ्रेंडशीप इल्ले चड जाता लायक यू स्टार्ट एक्सप्लोरींग सुमार संगती आमी हें करूंक सुरू करता आसतना तें सर हांव चिंता खंय इल्लेशें इल्लें खेळ्ळो थोडे पुटी इल्लेशें थोडे पुटे आमी चिंता लायफांत इल्ले वाट चुकोवन वेचोय तो एक टायम आसता सो एक काले आनी त्या टायमार इल्ले युथाचे जे प्रॉब्लेम्स आसतात त्या युवा प्रायच्यानी पुराय इल्लेशे कॉम्प्लिकेशन्स आसचे त्या कॉलेज लायफाचे कॉलेज स्टुडंट ते म्हणजे तुमच्या लायफान काही म्हणे कॉम्प्लिकेशन्स हँडल करूंक पडल्यान गी वा तले काही इन्सिडेंट तुमकां उडास येतात गी त्या टायमार एक यंग एज होती यंग एज इवन आमी जाल्यार स्कूल पडले हांव आमी एलएसओ शिकतना आमचे ग्रुप आसले आमी म्हळ्यार एग्जामांनी पळयतना तितले आमी इंट्रस्ट नासले हांव इंट्रस्ट नासले आमकां म्हळ्यार जॉली टायप तेंचे एक पिक्चर टॉक्सान आयले फर्स्ट आमी वचोली ताका म्हणजे पार्ट्स वय शिकचे आसता ड्रिंकिंग स्मोकिंग आसता आनी पिक्चरांचें आसता चुकारी मातशें आसता बंकिंग करचें आसता पुरो आसता ती एज ते करेक्ट त्या एजीन आमी कांय करूंक जायना करेक्ट या मागीर तूं एज ते पास जातना मागीर तुका मॅच्युरिटी येता मॅच्युरिटी येता तशें हांवें भुरग्यांक नुस्तें पळयलां हांवें कितें फेस केलां त्या बेज वयर म्हाका त्या भुरग्यांक गायड करूंक हेल्प जाला तशें जावन न्हू तांकां आमी एक बरें गायडन्स दिवेत मार्गदर्शन दिवेत तुमी चुकून भुरग्यांक फाटी आपण नडवेत एक एग्जाम्पल दिवच्याल एक भुरगो LLB करतना म्हणजे ते आयलो सुमार 7-8 पेपर्स आनी फेल केले ओहो कंप्लीट करूंक जावना ताका ओके इज डिप्रेस्ड ताचे म्हळ्यार हॅड ए क्रश इन वन गर्ल सो ते ताका ब्रेक जालें ते दुसऱ्या गोट गेले म्हणून ओ ब्रेक जावन डिप्रेस जावन न्हू ताका कोणें एक म्हजे नंबर दिले तो म्हाका सोदून आयलो तशें हांव ताका कावन्सिलींग काण गेलें सुमार ते काण गेलें कावन्सिलींग काण गेलें ताका गायडन्स केलें ताका टिप्स दिलें कशें फेस करत म्हणून परत येवन ताका सेट करून ताका एग्जाम बरोवचें प्रिपेर केलें जावन म्हाका एक सुमार तेम जाल्या उपरांत म्हाका व्हडलें गिफ्ट हाडून पळयलें सर हांवें पुरो कंप्लीट केलें म्हणून तशें हांव सांगचें कालें म्हळ्यार तांकां बरें मार्गदर्शन मेळ्ळें त्या टायमार तांकां तें ओवरकम करूंक जाता ना ते आनीक डिप्रेस जातात आणि अल्या भुरग्यांक म्हळ्यार काय जाता थोडे सडा वचून लेक्चरर कॉलेजीन त्यांनी परत तांकां प्रोफेशनल नॉलेज आसता म्हळ्यार तुमचे जाल्यार कावन्सिलिंग आसतात कावन्सिलिंग करतले आसतात तें तांकां गायड करूंक जाता पूण सडा वत काय जाता की म्हण सांगल्यार आतां पेरंट्स एक पुटी म्हळ्यार म्हणजे भुरगो भायर वचून ड्रग्सान शिरकलो अल्या परत शिरकलो वा काले म्हळ्यार एक क्रिमिनल केसींत गी म्हळ्यार थोडे पुटी झगडें जाता म्हळ्यार जाय म्हणून करनात समवेर काले म्हणटात खंयी एक मिस्टेक जावन लायफ एंड म्हणल्यार बरी जावन वयची सुमार केसीस आसतात सो तसले संदर्भार एक सोसायटी जावन वा एक पेरंट जावन पेरंट्स आनी सोसायटीन टिचरांनी सांगता मेळोन कशें त्या भुरग्यांक हेल्प करे तुमच्या प्रमाणे तुमी कितें सांगतात क्रिमिनल एक्टिविटीज आतां मस्त जावन आसात ह्या दिसांनी मस्त जावन आसात गांजा दिपरा मस्त आमकां कळनासलें बरी जावन आसात करेक्ट आनी थोडे ड्रग एडिक्ट्स जाल्यात मस्त लायफ पाड केलां मस्त भुरग्यांनी सुसायड करून घेतात पुरो आसता त्या टायमार आमी पेरंट्सांनी इल्लें केअरफूल आसुचें आमच्या भुरग्यां वयर कित्याक आमकां कळा जे भुरगो खंय येता कालें करता आनी कोण वाटता जे फ्रेंड सर्कल कोण पयलें कळाचें आमकां करेक्ट तो सांजे खंय भायर वता जाल्यार कोणा मेळूंक येता या ते आमी रेस्ट्रिक्शन आसतात जे भुरग्यांक आनी आमी पेरंट्स आनी भुरग्यां वाटेन अंडरस्टँडींग आसता तांचे फिलिंग्स आमकां कळचें नॉर्मली भुरगीं कालें जाता म्हळ्यार तांकां पेरंट्साचे ते मोग म्हणल्यार थोडी वाट चुकून येतात म्हळ्यार पेरंट्स आतां गोत आसता दोगांय काम करतले भुरगे सांगता टाइम स्पेंड ना आनी दोगांय भायर आसतात भुरगे हॉस्टेलांत आसता हांगा सो तांकां सपोर्टीव कोणी आसना ते वन्स नियर येतात मटेरियलिस्टीक लावून मात्र म्हणून विसरले पुरो तांकां मेळटा पुरो येता तुमकां जाय जाल्यार पुरो भुरग्यांक तुमी दितात पूण एक मात दिना ते मोग पान तांकां मेळना मागीर पुरो मेळटा न्ही तशें आसता भुरगीं नॅचरली वाट चुकून येतात मागीर आमी डिपेंड जावन कालें प्रेजंट जाता देखून आमी सांगच्या भुरग्यांक तितले पेरंट्स आनी भुरग्यां वयर जतन काडणीचे तांचे उठो आसपाचे तांकां आपूण उडजे तुमी येतात ते तुमचो ट्रावीचे तांकां ते फ्रेंड्स सर्कल अंडरस्टँड जायचे कोण फ्रेंड्स आनी तांचे भुरग्यांचे इंट्रस्ट कालें त्या भुरग्यांक आमचे इंट्रस्ट कालें आसा
सिंगिंगान गी या म्युजिकान गी या गेम्सान गी या खंयच्या इंट्रस्ट जाता ताका तुमी एनकरेज करचे त्या तूं स्टडी करचें पडटा भुरग्यां विशयान नाजाल्यार भुरगीं हांस करून गेल्या उपरांत मागीर गेलीं मागीर आमी डिपेंड जावन कांय प्रयोजन अशें म्हणटा आसतना सर तुमी एक टिचींग स्टार्ट करच्या टायमार तुमी सांगलें तुमची ल्हान प्राय आसली जाल्यार स्टुडंट तुमच्या व्हडली आसा जाल्यार तुमकां ते एक रिलेशनशीप आसलें भुरग्यां ते स्टुडंट्स आनी लेक्चररांक म्हळ्यार ते एक काल एक स्टुडंट टीचर एक अनुभव गव्हर्ने चड एक फ्रेंडशीप एक बॉन्ड म्हळ्यार तुमी काल केलें थोडे फावटी तुमी पर्सनली इन्वॉल्व जाताले तांच्या लायफांत सो अशें पुरो आसता आसतना काही हांव चिंता स्टुडंटांक कितें तुमकां एप्रोच करूंक सुलाभ जातलें म्हण सगून पूण आजकाल आमी एक शिकपांत आमी पळोवचें जाल्यार आतां कॉलेज लेवलार आमी पळोवचें जाल्यार आतां टीचर आनी स्टुडंटां म्हणटना तोलो एक बांद तेंगी मिसींग आसा सकडी एक रोबोटीक टायपार जावन गेला म्हळ्यार सगळें काल म्हणटात यांत्रीक रितीन आमचो समजा चलता आसा एक इंगे कडेन पर्सनल बॉन्डिंग वा तले एक कडेन खंयी मिसींग आसा म्हण सांगून म्हळ्यार आतां सोसायटी पळयतना म्हाका बघता हाचे विशयी तुमी तुमचो अभिप्राय कितें सर आतां म्हळ्यार पुरो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येवन आतां भुरग्यांक पुरो रेडी मेळटा प्रोडक्ट करेक्ट रेडी मेळटा आतां टिचरांची गरज ना क्लास बी गरज ना टिचींग गरज ना करेक्ट तुका कितें जाय पुरो मेळटा चॅट जीपीटीन गेल्यार तुका हर एक मेळटा या तूं इंटरनेट गूगल सर्च केल्यार तुका जाय जाल्यार पुरो मेळटा करेक्ट लेक्चरांक वचून नासले विशय भुरग्यांक वता आसता करेक्ट त्या भुरग्यांक चिंतन आमचे नॉलेज चड आसा आमच्या मास्टरांचे कडेन आमी कांय वचचे तांचे कडेन आमी कांय डिस्कस करचे आमकां जाय जाल्यार पुरो आमकां मेळटा आसतना आमकां लेक्चरर्स काडल्या की ना आतां कितें मात जायचे लेक्चरर्स या ते मेंटॅलिटी डेवलप जाले आतां अटेंडन्सा खातीर म्हाका नाल्यार बंकिंग येता नाल्यार एबसेंट गेल्यार अटेंडन्स म्हणल्यार आमकां एग्जाम बसूंक मेळना तशें आसतना त्या एका मेंटलिटीन मात शिवाय ना जाल्यार तांकां भुरग्यांक तांणी थिंकींग घालें म्हळ्यार आमकां गरज ना लेक्चरर्स गरज ना टिचींग गरज ना ते आमी जाता तितले आमी ते डायल्यूट करचे या ते बॉन्डिंग आसा पळय टिचर्स आनी स्टुडंट्स बॉन्डिंग ते आनी कितें डेवलप करचे आमी त्या मात आमकां भुरग्यांक बरो फ्युचर दिवंक शकता ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पळोवन भुरगीं वयरली भुरगीं कितले खंय वचून पावतात तांकां बेसीक मॉरल करता आसतना वॅल्यूज करता आसतना तांकां रिलेशनशीप जें आसना तांकां पेशन्स ना असले भुरग्यांक पेशन्स ना तुमी पळया गे पेशन्स ना करेक्ट वय तांकां काल म्हणटा तांकां मोबायल आतां कोणी घरा आयलीं जाल्यार भुरगीं तांच्या इतल्या तांच्या रुमांत भायल्यान उलोवचें जावं दे आनी हांव चिंता हाच्या धर्मान खंय आजकाल हांव चिंता म्हळ्यार भुरगीं रिल्स करतात तें पुरो करतात वय पूण तेंचे इंटरव्यूक वता आसतना ते इंटरव्यू फेस करूंक आनी परत तांकां बारीक आसता कित्याक तुमी त्याच विशयांत भुरग्यांक ट्रेन करतात अशें म्हणटा आसतना हांव खंय हांव चिंता आमी उलोवंक एकामेका कडेन कशें उलोवचें म्हणल्यार ते विशयांत आमकां खंय आमचे बेसीक वॅल्यूज खंय कॉम्प्रोमायज जावन आसात म्हणून म्हाका बघता तुमी कितें म्हणटात हाचे विशय म्हळ्यार हाय आमी कशें सोमाकन खाण घेत म्हळ्यार भुरग्यांक आतां जे कालार इंटरफेस करून गुंतूना म्हळ्यार तांकां ते रिलेशनशीप डेवलप करूं ना करेक्ट ते एकामेका कशें उलोवचें या कशें रेस्पेक्ट दिवचें तें परत तांकां 24 अवर्स मोबायल चॅटिंग रिल्स तेंच जालें सो तांकां काल येता तांकां तेंचो सत तांकां रियल लायफाचे एक्सपिरियन्स तांकां ना आसना तांकां मोबायलान खंयच्यार ते पात येतात तशें जावन तांकां इंटरफेस करता मुस्तना भुरगीं हांव पळयलां इंटरफेस करून कश्ट जातात तांकां ते कॉन्फिडन्स आसना कॉन्फिडन्स मुस्तो लो आसता तेल्या भुरग्यांक आमी स्पेशल ट्रेनींग दिवचें कावन्सिलींग करचें ट्रेनींग दिवचें पडटा थोडीं भुरगीं येताना एक तांचें ड्रेस सेन्स इंटरफेस करतना ते ड्रेसींग सेन्स जावन दी तांणी एक येताना रेज्यूम हाडटात कॉपी ती कशी हाडटात ती पळयल्यार ते आमी एक्सप्लेन करूं जायना थोडे पटी आमी मसालो डोसा पॅक करून हाडटा पळय त्या ती नान अशें टेबलार दवरतात सर आय केम फॉर इंटरव्यू म्हणून तेल्यान तुमी ओके तूं इल्लो हॉट टेम्पर जाल्यार यू गेट लॉस म्हणटा आसता पूण आमी तशें न्हय आमी ताका बसून कावन्सिलींग करना हाचें म्हत्व कालें ह्या रेज्युमेचें म्हत्व कालें ते कित्या खातीर आमी तुका विचारता रेजरे तांचो जें पुरात 8 आसा तुजें बायोडाटा तें आमी स्टडी करता तशें तुमी कशें प्रेजेंट करचें तुमी कशें फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट इम्प्रेशन की न्ही फर्स्ट इम्प्रेशन तुवें कशें दिवचें तूं कशें एक इंटरव्यू फेस करचें ताचे मुखार तुवें कशें वचपाचें कितलें सॉफ्ट उलयचें तें पुरो आमी ट्रेन करता तशें आसतना मात कॉन्फिडन्स लेवल चड जाता नाजाल्यार तांकां फेस करूंक जायना इंटरव्यू बारीक जाता सो हांव चिंता हाका एक कारण कितें म्हणून जाल्यार आजकाल म्हळ्यार आमकां इन्फॉर्मेशन इतलें चडलां गे म्हळ्यार इंटरनेटार जावं दी खंय जावं दी आतां सगळें इन्फॉर्मेशन काल आमच्या बोटाच्या तुदयेर आमी जस्ट क्लिक केल्यार पुरो आमकां सगळी मेळटा इवन कालच हांव म्हज्या एका फ्रेंडाक एक ताका रेज्युमे ताका प्रिपेर करूंक आसलें तशें हांवें ताचे डिटेल्स चॅट जीपीटीर घालें टेम्पलेट डिझायनर टेम्पलेट प्रोफेशनल डिझायनर टेम्पलेट म्हणून घाल्लें म्हळ्यार आमकां पुरो काल आसलें म्हळ्यार आमी MBA करच्या लेवलार काल आसलें गे म्हणून सांगल्यार आमी बसून स्टेप बाय स्टेप एवरीथींग मॅन्युअली आमी ते CV प्रिपेर करूंक आसलें हर एक डिटेल आमी इनपूट करूंक आसलें जाल्ल्यान आमकां बारीक आसलें पूण आतां काय येना तुजे डिटेल्स तुवें जस्ट घाले आनी ऑटोमॅटिकली खंयच्या टेम्पलेटार खंयच्या तूं जाय पुरो ऑटोमॅटिकली मेळटात म्हणटा आसतना हांव चिंता आमचे कॉमन सेन्स इंगी ह्या दिसांनी आमी होगडावन काण घेता म्हाका बगतात आसा कित्याक आतांचे भुरगीं सायन्सांत म्हणटाना फिजिक्सान केमिस्ट्रीन पुरो 100 मेळटात पूण तेन्ना ते फिजिक्स आमी आमच्या किचनाक हाडलें जाल्यार कितले
पावतांत लाग कितले उदक दुरीचे म्हूण सगळी आमकां समजना सो हांव चिंता की एप्लिकेशन लेवलाक येताना आमी खंय फेल जावन आसात म्हणून म्हाका भोगता सो तहल्या वेळार एका टीचर जावन त्या भुरग्यांचे ते एक गॅप आमी कशें सोमा करयत म्हळ्यार खाली बुकां जे शिकप मात न्हय आसतना भुरग्यांक जिणे जे शिकप एका टिचरान वा लेक्चरान कशें दिवी येता तुमच्या प्रमाणे तुमी कितें म्हणटा एक्चुअली आमी प्रशिक्षण आमकां मॉरल सायन्स पूण क्लास आसतली करेक्ट एलोशियस आसतले आमकां आमकां आसली वय आतां आसा आमी गोतू न्हू आमकां नॉलेज आसा की ना आमकां असल्यार बारीक बरें तांचो आमी मस्त शिकता करेक्ट हिंदवांच्या तांचे एक क्लास आसताले आमी क्रिस्तांवांचे मॉरल सायन्स क्लास आसतले आनी तुमकां बरें एज्युकेशन मेळटालें करेक्ट आनी नॉर्मली आतां आमकां सांगचे जाल्यार आमी फ्रिकेचे दोतोन येताना दोतोनी ते आमकां बरें दिसांव मेळटा पूण आतां हांव थोड्या भुरग्यांक दोतोन धाडून बारीक पाटींग करतात करेक्ट ते आमचे फेलियर एक आमी भुरग्यांक कितें धाडचे इगर्जेक दोतोनी कितें धाडचे ते आमी बेजीक वॅल्यूज तांचे ते आमी डेवलप करचे त्या दोतोनीन शिकतना तुमचे मॉरल वॅल्यू सोडटात आमी जिणेची एक्सपिरियन्स आमकां मेळटा या आनी ते बायबलाचे कोटेशन आमकां आमच्या जिवितांत आमी मानून हाडटा तांतून आमकां मस्त बरें पूण मेळटा ते प्रमाणे भुरग्यांक शिकयचें पडटा आमी काय जालें आमचें टोटल लायफ आतां वी डिपेंड ऑन इंटरनेट आनी आमच्या ह्या गॅजेटिविशन तांतून डेवलप जाला आमी तांतून डिपेंड जावन आसा करेक्ट सकाळी उठताना आमकां मोबायल जायचे करेक्ट या पयलें पळोवचें घाले आमी उठले कुठले एज अ पेरंट हांवें जाल्यार पळोवचें भुरग्यांक आज रेन हॉलिडे आसा हय आमी फस्ट पळोवचें मोबायल कोणे मॅसेज धाडली कोणाचे गुड मॉर्निंग आयलें या तेंच पळोवचें आमी या आमी उठले कुठले आमी आंबरी म्हणयांगी तेस म्हणयांगी मागणे म्हणयांगी तें ना आमचें तें उठले कुठले मोबायल ओके इतले मॅसेजाक रिप्लाय करचें म्हळ्यार तुमी सांगता आसतना आमी रिलेट करूंक शकता की आमी अशे प्रोग्राम करता जाल्यार आमी दोन कडेन अँकरींग करता जाल्यार आमी चडावत म्हळ्यार राती ते प्रोग्राम अपलोड जाले जाल्यार ते हें जालें जाल्यार प्रिमियर सकाळ फुडें फर्स्ट कितले कॉमेंट्स येयल्यात कितले लायक्स येयल्यात कितले व्यूज जाल्यात सो वी डू दॅट आमी चिंता खंय आमच्या सिस्टमात ते एक जाला ते डेवलप जाला आमी ते सायकोलॉजिकली वी आर अटॅच टू दॅट करेक्ट आमकां अटॅच म्हणून आमकां जाय म्हणून नाका जाल्यार आमकां हात तेंत जालें आमी ते करचेच पडटा ते आमी जाता तितले अवॉयड केल्यार बरें जाता जाल्यार मस्त वेळ 11-12 जाल्यार आमी मोबायलांत आसता थोड्या न्हीद पडना म्हणटा कित्याक न्हीद पडना यू आर स्पेंडिंग मोर टायम ऑन मोबायल तशें जाता ते बरें न्ही म्हणटा मोबायल सद्दां पळयल्यार तुमकां मायंड रिफ्लेक्ट जाता करेक्ट कान जाता हांवें म्हळ्यार सुमार कडेन पळयलां म्हळ्यार थोडे पडे कान जाता काही काम नासल्या आमी रिल्स पळोवन बसता पूण तेंत 1 घंटा आमी स्क्रॉल करता 2 घंटे स्क्रॉल करता आमकां कळना आमी कितलो स्क्रॉल करता म्हणून तेंत आमी थोडे पडे ते मोबायल बंद करून सायडीक दवरना आमी आतां 2 घंटे वा 1 घंटो काल स्क्रॉल केला ते आमी रिकॉल करूंक ट्राय केलें जाल्यार झिरो कंप्लिटली काही येना सो हांव चिंता खंय आमी डेलिबरेटली म्हळ्यार आमी आमचे एफर्ट घालनंत तेंगी आमी हें बंद करूंक ट्राय करीचे म्हणून पळय नुजो म्हणून सांगिना पळय पूण सगळ्याक एक लिमीट म्हणून आसता करेक्ट वी हॅव टू कीप एवरीथिंग इन अ लिमीट या ते लिमीट एक्सीड जाल्ले कुठले काम जाता we are the scapegoat for that correct. We are losing ourselves correct. We lose our personality correct yeah we lose our mental peace correct we lose everything in our life no correct ताका मेन कारण कोण आमीच न्ही करेक्ट आमी ते कण घेवचे म्हळ्यार आतां तुमी सांगतना म्हाका सांगले रिटायर्ड जाल्ले तुमी आतां सगळ्यांनी म्हळ्यार तुमी सुमार ट्रेनिंगाक वतात हांगा तुमचे ऑफिस आसा तुमी ऑफिसांनी भुरग्यांक PhD करतल्यांक की तुमी गायड करतात आनी अशे प्रकार करतात म्हणून सांगून पूण आतां हांवें एक ट्रेंड पळयला सडावत कोण रिटायर्ड जातात वा कोण इल्लीशी एज्ड आमच्या घरांनी कोण आसात सगळ्या कडेन आतां मोबायल आसा जाल्ल्यान एक सगळो दीस मागणे आयकोनशे एक ट्रेंड सुरू जाला सकाळी उठून सकाळींची मिसां कंतारा म्हळ्यार मागणे बरें हांव ना म्हूण सांगिना बट खंयी एक कडेन मागणे थोडे फुडें म्हळ्यार हांवें एक कुटुंबांत हांवें पळयल्ली गजाल तुमचे कडेन शेअर करूंक गांवाचे येता तिची म्हळ्यार ती एक प्रायस्त मनीस घरांत नात्र अप्रुपाक तिच्या घरा येवची तिका मेळोंक म्हूण सांगून पूण तिका दनपारां 3 वरांची एक मागणें आसा ती काले जाल्यार ती मागणें सुकयना पूण त्याच वेळार नात्र अप्रुपाक म्हयन्यांत एक 2 पुटी घरा आयिल्ल्या वेळार ते मागणें आसा म्हणल्यार कधी नात्रा कडेन मेळनासतना ते मागणें पळोवचे येता बसता सो अर्ली एक मेंटालिटी हांव चिंता हे आमकां बारीक एक पर्सनल रिलेशनशीप म्हळ्यार मागणें जायचें ना म्हूण सांगिना पूण मागणें सांगता आमी आमच्या कुटां आमी इल्लोसो टायम दिवंक आसा तांचे उठ्ठे पळोवंक आसा म्हणून सांगतना आमी खंयी हांगासर वडिलां तावन एक चूक घडोवन आसा म्हणून म्हाका भोगता तुमची एक अभिप्राय नॅचरली आय एग्री विथ यू म्हळ्यार आतां हांवें मस्तडे पळोवन आसता म्हळ्यार सगळे आतां मस्त मागण्यांत टायम स्पेंड करना आसतात म्हळ्यार रिटायर जाल्ली मागणे करतात भावार्थ ना म्हणलं हय तशें आसता म्हळ्यार सकाळींचें मागणें दनपारांचें मागणें सांजेचें मागणें रातीकी मागणेंच आसता पूण मागणें जायचें तुवें सांगलें मागणें नाका म्हूण सांगिना पूण मागण्याची एक लिमीट आसता जो टायम मागणेंत दिल्यार एंड यू वील लूज ऑल युअर रिलेशनशिप्स करेक्ट तुका सोसायटीक आयडेंटिटी आसना करेक्ट तूं एक भितर बसून मागणें मात आयकता शिवाय तें मागणें तें तुका बरेंपण खाला मेळटा करेक्ट या देवान सांगूं ना तूं दिसाचे 24 वरां मागणें कर म्हूण सांगूं ना न्ही करेक्ट
पहिल्या खातीर वचून उलोवचेंय मागण्यांचे पहिल्या कडेन उलोवचेंय एक मागण्यांचे ते आश्रमाक भेट दिवची मागण्यांचे हॉस्पिटल वचून भेट आसतना भेट करची मागण्यांचे वेगळ्च्या कामान वाटले जावचेंय मागण्यांचे ते सर मागण्याचा पार्ट तो तू घरात बसून टीव्ही वरून मागण्या ऐकून तू कशें खायना at the end of the day you lose your mental peace because nobody comes near to you तुका कोणाची वळखूच ना तुका रिलेशनशीप ना तुका फ्रेंड्स ना तुका नेबर्स नात सगळं ना तू खाली मागणे त्या मागण्या म्हणजे हांवें चेंज सांगचें मागणें करा मागण्या केली लिमीट दवरा उरलो टायम तुमी करया स्पेशली तुमचे रिलेशनशिप्स बरे करचे कित्याक कुटुंबांत थोडे पटी म्हणल्यार तुमची भुरगीं कामाक वतात वा कालें जातात तुमची नात्रां असतात घरा तांचे वांगडा तांच्या लेवलाक किल्लें देवर म्हण सांगल्यार थोडे पटी कालें करतात हांव मागणें म्हणून तूं पयलींच म्हण सांगून एक करच्या बदलाक तांचे वांगडा कितें तांचे खेळी खेळा इतलेशें केलें जाल्यार आमची आमची कुटुंबां बरी जावंक हें जातलें तशें म्हणटा आसतना सर तुमी आतां म्हणल्यार म्हाका 2 वर्सां तुमी रिटायर्ड आसात पूण मस्त तुमी काम करनासात म्हण सांगून तुमी आतां वचून टिचींग आनी पुरा करनात आसात सो तुमकां थंयसर म्हणजे फूल टायम टीच करचें काय म्हणजे तुमी मिस करनासात गी ना म्हणजे फूल टायम टिचींग म्हाका ऑफर आयिल्लें कॉलेजीन हांवें तर नाका म्हणलें म्हाका फूल टायम म्हाका आनी जायना म्हळ्यार म्हाका दुसरे म्हणजे एक्टिविटी पुरा बंद पडटात पळय दुसरें म्हाका कांय करूंक टायम दिवंक जायना आतां फूल टायम सकाळीं संजे बस कॉलेजींत आसचें पडटा म्हाका दुसरे म्हजे मस्त एक्टिविटीज आसात तशें हांव फूल टायम म्हाका पार्ट टायम करता म्हणून एक्सेप्ट केलें सो खंय म्हाका पार्ट टायम आपयता थंय हांव वचून क्लास काडून आसता आतां येता आनी भुरगीं म्हणजे बारीक क्लोज आसतात आनी हांगा येतात भुरगीं सोदून म्हाका ऑफिसाक वता आसा हांगा येतात डिस्कशन करतात आनी तांकां गायडन्स दिता हांव तशें त्या रिलेशनशीप हांवें मेंटेन केला हांव आय ऑलवेज बिलीव वन थिंग इन माय लायफ इज रिलेशनशीप ह्युमॅनिटी एंड रिलेशनशीप ते म्हजे मेन क्रायटेरिया हांव कोणा कडेन राग दवरचो मनीस न्ही हांव म्हाका कोणा राग म्हणल्यार म्हाका कांय गतो ना आज म्हणसर या यू मे से समथींग टू मी बट आय डोंट फील इट Right. Yeah, the moment I may feel bad, but next moment I forget and I say, yeah, you're my friend. You said something good for me. Correct. Yeah, for my development. ते आम्ही कशे काण घेता तशें काण घेता तूं नेगेटीव थिंक केल्यार युअर मायंड टू बी नेगेटीव ओनली एट द एंड ऑफ द डे तशें तुमकां आतां नेक्स्ट टायम एक सवाल इसाचें जाल्यार सर एक हायपोथेटिकल सवाल म्हणून सांगेत तुमकां लायफांत काही म्हणी एक कडेन काले म्हणी मिस जाला वा तें आतां रिटायर्ड जाल्या उपरांत तें वचून करीजे म्हूण सांगून काही म्हणी एक थॉट आयलां गी लायक तें काले म्हणी आसा गी मतींत लायफांत मिस जाल्लें म्हूण कांय दिसना म्हाका या पूण म्हाजे एक आशा आसली म्हळ्यार आय हॅव टू बी इन कॉर्पोरेट सेक्टर टील द एंड ऑफ माय लायफ म्हणून चिंतलें पूण तशें जालें पूण मदें येयलें गॅप पडलें तशेंच बट टीचिंग वॉज एक्चुअली नॉट माय प्रोफेशन सो सांगचें जाल्यार फ्रँकली स्पीकिंग माय पेरंट्स वॉन्टेड मी टू बी गुड टीचर बिकॉज माय सिस्टर्स आर टीचर्स माय ब्रदर्स आर लेक्चरर्स या म्हणजे कुटुंबां फुल्ल टीचर आनी लेक्चर मात तशें आसतना म्हाका तें जाय जेवण हांवें सांगलें म्हाका MA करूंक घालें कोणाच्या युनिवर्सिटीन फीज भरले जॉयन जालो क्लासीक केलो पूण म्हजी पप्पाची भयण आंटी आसली तिणें म्हाका MSW करून फोर्स केलें तें MSW हांवें एप्लाय केलें तें MSW म्हाका कॉल फॉर येयलें रोशनीत तशें हांव थंय घालें थंय सोडलें हांगा जॉयन जालो MSW जॉयन जालो म्हजी आंटी सपोर्ट केलें म्हणून हांगाच जॉयन जालो तशें म्हाका टिचींग नाका म्हणून हांवें MA सोडलें MSW जॉयन जालो पूण हांव खंय पावलो लास्टाक टिचींग जाता पावलो करेक्ट गोवन गोवन हांव चिंता आमची डेस्टिनी म्हणून सांगून देवान आमच्या नशिबान खाली बरयलां जाल्यार तुका कालें बरयलां तें कोणाचें चुकूंक जायना तूं थंयत पावताय वचून तूं खलेंय कर मोदें कितलें तूं सुखारी मार मोदें तुका नाका म्हण एवॉयड करूंक बट इफ द गॉड हॅज रिटर्न समथींग टू यू वील बी देर ओनली एट द एंड ऑफ द डे करेक्ट तशें पाटी गोवन पळयल्यार रिग्रेट्स म्हणून ना म्हाका रिग्रेट्स म्हणल्यार कांय ना तर सप्टेंबर 5 आमचे टिचर्स डे आमच्या सगळ्या भारतांत सर्वपल्ली राधाकृष्णाचो बर्थडे टिचर्स डे म्हणून आमी सेलिब्रेट करता सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां रिटायर्ड जाल्यार फॉर एवर टिचर्स तुमी तशें तुमकां फर्स्ट तुमकां हॅपी टिचर्स डे म्हणटा थँक्यू तशें म्हणटा आसतना सर हांवें तुमचे कडेन सवाल विचारचें आतां म्हणल्यार ल्हान आसतना आमी टिचर्स डे करतना आमकां एक टिचरान एक बारी एक मोग घालो ते एक टिचर एक ल्हान घरा जाल्लें फूल जाल्यार आमी एक वर नेताले पूण ते आज काल हांव चिंता काही व्हडल्या व्हडल्या बुक्या मदें ते एक इनोसन्स भुरग्यांचे काही सुकून गेला म्हणून म्हाका बघता तशें तुमकां ह्या टिचर्स डे विशयांत तुमी कितें सांगूंक कशें येतात टिचर्स डे एक बरें कॉन्सेप्ट तें आमी सेलिब्रेट करता म्हणल्यार टिचर्सांक आमी एक एप्रिशिएट करचें रिवॉर्ड करचें तांकां तांच्या कामांत आमी आमकां तांकां उत्तेजन दिवचें तें बरें हांव ल्हान हांव भुरगो जावन आसतना म्हाका टिचर्स जालो आतां आमी कोण आसता म्हणजे टिचरांचो आमी मारी केल्यात करेक्ट पूण आमी आमचे टिचर राग दवरूं ना करेक्ट त्याला मार खावचें आमकां एक संतोशाची गजाल या टिचर मारतना हात ते नागरा बेतान मेळटालें नागोब्यात मेळटालें त्या अशें हात दिवचे टिचर मारचे जालें कित्याक आमी होमवर्क करनासले सुखारे मारताले तशें पूण आमच्या टिचरांचो आमचो मोग आसलो आणकी आतां आमी आमच्या टिचर उडास काडटा आमी या पूण आतांच्या भुरग्यांक ते टिचरान ते इल्लो मोग उणें जाला या ते कॉन्सेप्ट ना आतां टिचरांचे म्हणून
पूण टिचरां आमी काल सांगचें म्हळ्यार टिचरांची कश्ट जीवन तें तितलें दिसना स्पेशली सांगचें तुमकां प्रायमरी टिचर्सांक हायस्कूल टिचर्सांक भुरग्यांक त्या एजीन कंट्रोल करचें ते इजायेचें काम न्ही तें बारीक कश्टांचें काम आतांच्या काळार आनीक कश्टांचें काम कित्याक आतां भुरग्यांक मारूंक ना भुरग्यांक कांय जोर करूंक ना भुरग्यांक तीच दिवंकूय ना फेल करूंक ना भुरग्यांक फेल करूंकय ना हांव पळय धांवन येतात गाळठो जाता तशें आसतना ते टिचर्सांक आमकां तितलें प्रेशर करचें पडटा कित्याक तितले पेशन्सार ते काम करतात तांचें डेडिकेशन तांचें कमिटमेंट तांच्या भुरग्यांक तें इम्पॉर्टंट समज टिचर्सांक तांणी आशिल्लें तांकां मेळना जाल्यार तांचें कर्तव्य ती करनासतात न्ही तांकां आशिल्लें तांकां सांबाळ जावन ती मेळचें ना बेनिफिट्स ती मेळना पण ते जावन प्रायवेट इस्कॉलांनी गेल्यार प्रायवेट कॉलेजींनी गेल्यार तांकां कांय बेनिफीट ना गव्हर्मेंटान कांय बेनिफीट ना मॅनेजमेंटान कांय बेनिफीट ना पूण ती कॉम्प्रोमायज करनात तांचें डेडिकेशन तांचें कमिटमेंट भुरग्यांक दिवन आसतात त्या वेळार आमी काल करचें आमी एज अ पेरंट्स आमी आमच्या टिचरांक भुरग्यांक टिचरांक आमी एप्रिशिएट करचें पडटा तांकां आमी पाठिंबो दिवचे तांचे कश्ट अंडरस्टँड करचे आमच्या भुरग्यांक शिकयतात आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवंक तेंच मेन फस्ट सपोज थोडे फावटी भुरगीं टिचरांचें मेन आयकतात तशें आसतना आमी आमच्या टिचर वटा आमी मेळाचे वचून उलयचे टिचरांक तांचे वटा आमी रिलेशनशीप बिल्ड करचें तर आमच्या भुरग्यांक हें आसता आमचे पेरंट्स आमच्या टिचरांक मेळटात ते रिलेशनशीप जाता आनी भुरग्यांक येयल्यार भंय उरता सो भुरग्यांक टिचर रेस्पेक्ट चड जाता त्या भितर आमी करचें पडटा आनी अनेक कडेन म्हळ्यार हांव म्हळ्यार म्हजी भुरगीं एक इस्कॉलाक येता आसतना म्हळ्यार ती म्हळ्यार आमची पीटी मिटिंगा वेळार एक पॉयंट सगळो म्हाका बारीच बरो लागलो ल्हान आसतना आमी ल्हान आसतना आमकां इस्कॉलान ड्युटीज म्हणून आसतल्यो म्हळ्यार आमकां जाडूंक आसतले क्लासीस टॉयलेट धुवंक आसतलें भायर ग्रावंडाचें काम आसतलें सक्कडी आसतलें पूण आतां सक्कडी करून पियोन्स आसात आनीक अशें पूण आसात म्हणटा आसतना आनी आमच्या घरांनी जाल्यार आमकां घरान म्हळ्यार दोगांय पेरंट्साक गोळटात इल्लें बरें कम्फर्टेबल लायफ आसा म्हणटाना आमी भुरग्यांक घराय काम करयना तशें म्हणटा आसतना आमच्या भुरग्यांक कांय लायफाचे बेजीक स्किल्स म्हळ्यार तांची नितळाय सांबाळचे इवन आमी तुमी पळया आतां इस्कॉलाक येता आसतना भुरगीं तांचे शूज सॉक्स घालून तांचे बॅग समेत पेरंट्स उखलून हाडून दितात सो तरी करतना आमची भुरगीं हांव चिंता की चड पॅम्परिंग जावन इल्लें शें जावन आसा आनी चडापत आमी म्हणचे आसा हें पुरो इस्कॉलान शिकयचें पेरंट्साचो कांय पात्र ना म्हणून सांगून पूण आमी सांगचें जाल्यार पेरंट्स म्हणून सांगल्यार फर्स्ट टिचरां तशें पेरंट्साचो आनी शिक्षकांचो सांगाता हाताक हात धरून चल्ल्यार मात्र एका भुरग्याची जीण बरी जाता म्हणून सांगून सांगतात सो हाचे विशयान तुमी कितें सांगूंक कशें ते कन्नडान ते गात आयकल्या तुवें माने ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನ್ಮತಾನೆ ಮೊದಲ ಗುರು तेंच आमी सगळे शिकचे भुरगे पयलीं घरा पेरंट्स आसात नेक्स्ट इस्कॉलाक न्ही तुमचे पेरंट्स कशें करतात आमी पेरंट्स जावन आमी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवचें पडटा नितळायचें जावं दी त्या भुरग्यांचे युनिफॉर्म जावन दी या तांचें होमवर्क करचें जावं दी या तांचे शूज चप्पल्स मेंटेन करचें जावं दी या घरा येयल्ले खूब वखद आयदनां तुमची घी पुसचें घी उंबरचें घाल आतां परमिशन आसात जाल्यार या तांकां भुरग्यांक आमी गायडन्स दिल्यार मात ती तांकां हार्ड वर्क घालून कळटा भुरग्यांक ते रेस्पेक्ट तांकां चड जाता टिचरांक ती चड जाता टिचरांक इजी जाता आतां आमकां आमी ल्हान आसतना तुवें सांगलें बरी आमकां डेस्कां व्हडलें उखलून वयर झाडूच पडटा घालचें पडटालें क्लीन करचें पडटालें आमचें नोटीस बोर्ड तें ब्लॅक एंड व्हायट पळय चॉकान बरोवचें वय वय तें परत डस्टींग करूंक आसतलें आनी गैराम करूंक आसतलो फुल इस्कॉलाचें आमकां एक शिफ्ट आसतलें एका बॅच एक दीस एका बॅचान एक दीस बॅचीस करताले ते बॅच वायज आमी करताले पूण आमी कांय पुरपून नासले हांव संतोशान करताले या आमकां टिचरांक आमी बरी पाठिंबो दितालीं टिचरां तशें आसतना बरें जातालें घराय आमकां तें उत्तेजन घराय मेळटालें आमकां घराय आमी पुसतना कुंभोग करचें भाव भयणीक कुंभोग करचें आसतालें या कालें घरांत पयलीं आमी व्हडलें हिटर जालें कोली हारोवंक आसतलें शेनवाराचें गोठ्याचें काम आसतलें कोली हारोवन कोली दास्तान करूंक आसतली शेनवाराचें मांड्याक उजो घालूंक आसतलें तण बुड्डूक आसतलें तें पुरो आमी ल्हान आसतना शिकतलें हांव तें घरा शिकतलें हांव तशें आमकां इस्कॉलान शिकूंक मेळटा पूण आतांच्या काळार तें बरो ना आतां भुरग्यांक तें मेळनासतना टिचरांक मस्त कश्ट मारतात देखून आमी टिचर जावन टिचर जाल्ले न्ही आमी कालें करचें आमी आमचें पेशन्स मस्त डेवलप करचें पडटा या आनी पेरंट्स जावन आमी टिचर कधीच दुरुस्त नजो तें आमचें चूक जाता कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक कशें वागयलां तेंच रिफ्लेक्ट इस्कॉलान जाता न्ही आमी तसो टिचरांक जोर केल्यार तांकां कांय बेनिफीट आसना पेरंट्सांनी ते मोतीन दवरल्यार बारीक बरें तशें सगळ्यांक तुमी टिचर्स डे बरो एक संदेश दिला देखून तुमकां परत एक फावटी हॅपी टिचर्स डे म्हणटा आनी सर्व आमच्या व्ह्युअर्सांक कोण आमचे टिचरां आसात तुमकां समेस्तांक शिक्षकांच्या दिसाचे रास उल्हास
तर तुमकां दिसचें जाल्यार तुमी स्टुडंट जावन आसल्यात तशें तुमच्या ल्हानपणी टिचर्स डे कशें आसले मागीर तुमी कॉलेजीक पावल्या उपरांत कॉलेज लेवलार स्टुडंटांचे म्हळ्यार तुमकां स्टुडंट आतां जाल्यार पार्टी येता टिचर्स डे दीस टिचर्स डे सेलिब्रेशना विशयान तुमच्या लायफाचे एक्सपिरियन्स काही म्हणजे म्हाका इल्ले शेअर करतात दी सर. आमी ल्हान आसतना आमी टिचर्स आमी त्या टायमार आमी टिचरांक पळय आमी घराची फुलां बरोबर ओडून टिचरांक फुलां दिवची टिचरांक बारीक खुशी जाता आमी ते बूक आमी ते बूक दिवचे ताका खोले परत दोन फुलां दोन आमी ते गांठ घालून कितें केल्यार टिचरांक कसो संतोश भुरग्यांनी हाडले संतोश जाता तशें आमी करतले ते हांव स्टुडंट जावन आसतना आमी तशें करतले आमी त्या लेवल आमी येताले भुरग्यांक पूण हांव टिचर जातना ते थोडी चेंज जाला आतां भुरगीं अशें प्रकार नासलीं घरचीं फुलां परत एक बुके हाडून दितालीं एक गुलाब हाडून दितालीं आनी सेलिब्रेशन आसलें टिचर्स डेक तांकां एक आशा टिचरांनी काल एनकरेज म्हणून एक डान्स करचें गे सिंग करचें गे ते घालून घेता भुरगीं फोर्स करतात मस्ट करेज येता म्हणून ते आमकां सुकारे मगूंक जायना. तुमी डान्स केला आमी डान्स केला त्या टायमार टिचरां वांगडा मेळून एक डान्सूय केला करचें पडटा भुरग्यांक बारीक खुशी भुरग्यांक बारीक विशयलांगाचें डान्स करचें आसलें मागीर खुशी जावचें ते काल करता आमी ते भुरग्यांक खुशी करचें टिचरां जावन वर्साक एवरी चान्स आमकां मेळटा वर्स भर भुरग्यांचें पळयता एक दीस भुरगीं आमचें पळोवन दिता म्हणून तशें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तें करसूंक तशें मस्त सेलिब्रेट केलां म्हाका भुरगो मस्त टिचर्स टायमार भुरगीं येतात विश करतात मागीर बुके हाडून दितात आतां जाल्यार भुरगीं येतात आतां म्हाका विशेश अनंत आसात भुरग्यांचे मस्त येतात ते एक बॉन्डिंग तें कितेंच नेवर एंडींग ते रेस्पेक्ट आसता टिचराचें तें एंड आसता. तशें सर तुमी आतां बऱ्यांतली बरी आमकां माहिती दिल्या सो बारीक खुशी जाली तुमचे वांगडा उलोवन कित्याक चडावत आमी प्रायमरी टिचरे कडेन तशें पण आमी इंटरव्यू करचे जशें आमकां एक कॉलेज लेवलार एक PhD केल्ल्या मनशा वांगडा एक उलोवन म्हाका बारीच म्हळ्यार तुमचे मस्त शिकोवंक आज मेळ्ळें म्हाका तेका स्टुडंटाक आज एका टिचर लेक्चरर वांगडा बसून एक उलयल्या बरें बोगलें सर तुमकां कशें बोगलें तुमकां बरें बोगलें म्हणून हांव पाती येता तशें निमाणें आमच्या व्ह्युअर्सांक एक तुमी कितें सांगूंक कशें येतात ना बरें एक अवकाश म्हाका दिल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार म्हजे थॉट आसले मायंडान मस्त फिलिंग्स आसले यंगस्टर्सा विशयन जावं दी आनी तुवें हिसाबले PhD कोर्सा विशयन जावं दी आनी म्हणजे लायफ जर्नी विशयन जावं दी ते एक्सप्रेस करचें पडटा थोडे फावटी आनी एक म्हाका अवकाश करून दिल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी एटलीस्ट लास्ट एडवायस फॉर द यंगस्टर्स या डोंट गिव अप या लायफान खंयचें इम्पॉसिबल म्हणलें ना खंयचें इम्पॉसिबल ना एवरीथींग डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ एंड आवर थिंकींग या इफ यू हॅव पॉझिटिव्ह थिंकींग यू विल सक्सीड रायट you have a negative thinking you will land at the down level will not come anywhere. Correct. So don't think anything negative of your life. Failures always there is saying na failures are stepping stone for success. Failures are that life in correct failures not way right. Correct. So youngsters please take it positive way all failures you take it as a stepping stone for success and lead your life further and to all teachers you should be motivating for the students. Correct. तुम्ही मोटिवेशन जाय तुम्ही रिलेशनशिप बिल्ड करा भुरग्यांक या भुरगीं खालेय म्हणून दित दॅट्स द एज या वी हॅव टू एनकरेज फॉर दॅट एज बिकॉज वी हॅव गॉन थ्रू दॅट एज वन्स टाइम नो सो बी विथ देम अंडरस्टँड द फिलिंग्स अँड गायड देम प्रॉपरली अँड डेफिनेटली यू विल विन इन दॅर मायंड म्हणजे स्टुडंट आतांय म्हाका मेळटात तेंचे 87चे भुरगे शिकयले आतांय आसात करेक्ट या बापायचो भुरगीं ना जाल्यार म्हाका येवन मेळटात ते करेक्ट जशें तुमकां पळयत आसतना बारीक खुशी जाली म्हाका तुमचे अवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स आनी पुरो तुमच्या सगळ्या तुमच्या ऑफिसांत तुमी दवरल्यात ते आमच्या विक्षकांक कंडिजोनी पळोवंक मेळटले तशें म्हणटा आसतना तुमची एक स्पेशल क्लास आज आमचे व्ह्युअर्स वेट करन आसात तर तुमच्या स्पेशल क्लासीक आमी या गे सर या डेफिनेटली जो स्पेशल क्लासीक तुमकां समेज सांग नमस्कार हांव आज उलोवंक आसता एका टॉपिका विशयन ती इम्पॉर्टंट टॉपीक सगळ्यांक जाय जाली जावन आसा हाव टू फेस इंटरव्यू सभा जाणां भुरग्यांक तरणाट्या भुरग्यांक ते मोतीन एक कावचें आसता कशें इंटरव्यू फेस करचें थोडे म्हणटा फस्ट इंटरव्यू म्हणटा आसतना भंय हाडटा ते भंय कशें आमी ओवरकम करचें तें इम्पॉर्टंट हाव टू फेस इंटरव्यू म्हळ्यार सिधा इंटरव्यू घेवचें आनी फेस करचें म्हणून क्वेश्चन न्ही तें आमी प्रिपरेशन करचें पडटा आमच्या डेली लायफान आमी कशें प्रिपेर करता तशेंच आमी इंटरव्यूक प्रिपेर करचें पडटा फस्ट प्रिपरेशन जावन आसा हाव टू प्रिपेर युअर CV तुजें रेज्युमे तूं कशें प्रिपेर करताय तातूंत खाले कंटेंट आसा जे या तातूंत कितली जेन्युनिटी आसा जे या तातूंत खाले इन्ग्रेडियंट आमी घालचे ते इम्पॉर्टंट रेज्युमे म्हळ्यार कुठले तुवें 3 पेजी 4 पेजी 5 पेजी तुजी हिस्ट्री इकॉनॉमी बायोग्राफी तातूंत बरोवचें न्ही रेज्युमे म्हळ्यार शॉर्ट एंड स्वीट आसाची या तातूंत तुका जाय जाल्यार मात तुजें मेन तूं खंयचो गांव खंयचो एड्रेस आसता तातूंत तुजी फोटोग्राफ आसता आनी तुजें कॉन्टॅक्ट नंबर आसता तुजें डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स आसतात मागीर तुजें एज्युकेशन बॅकग्रावंड येता या तुजें क्वॉलिफिकेशन तुका स्टार्टींग जावन तूं एंड मसर
खंय तुवें एज्युकेशन एंड केलें ती म्हणसर तुजें एज्युकेशन लेवल पळोवचें तें घालीचें क्लियरली. मागीर नेक्स्ट एज आलें म्हळ्यार तुजें एक्सपिरियन्स असल्यार तुका एक्सपिरियन्स आतां तुवें फ्रेश ग्रॅज्युएट जाल्यार तुका एक्सपिरियन्स येना जाल्यार तूं थोड्या न्हू इंटर्नशिप्सान काम करूंक येताय कोर्सा टायमार तें तुवें हायलायट करचें पडटा त्या एज्युमेर हायलायट करचें पडटा आनी तें इंटर्नशीप आनी तुका एवॉर्ड्स मेळ्ळ्यार कॉलेजींनी तुवें काले एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज कांय तें पुरो हायलायट करचें पडटा तें इम्पॉर्टंट तुवें घालीचें तें बरें रेज्यूम प्रिपेर करन तुवें बऱ्या तरान तें CV प्रिपेर करन फस्ट कॉन्फिडन्स जावन तुवें काल बरयलें तें आय एम कॉन्फिडंट ऑफ वॉट आय हॅव रिटन इन माय CV त्याशे विशयान खंयचे क्वेश्चन विचारल्यार हांव रेडी टू आन्सर कित्याक म्हळ्यार केद्दाळे इंटरव्यूनी क्वेश्चन विचारचें तुज्या CV वयर तुवें तुजी CV हाडीचें तुवें कोणा कडेन CV कॉपी करना हाडल्यार तूं कन्फ्यूज जाता तें क्रॉस क्वेश्चन विचारतना तुका आन्सर दिवंक जायना तुवें CVन खालें बरयलें तुजें तें मायंड आन्सर so you will be very helpful for you to face the interview first level. And second, how you present yourself. Interview what are you have to dressing sense to hairstyle, to clothes, what clothes you wear, light colors, and what shoes you wear. Everything considers because you are going to present for the interviewer. Tuka tapulitana tanka zaijegi is fit to be a person to be interviewed. First impression is the best impression. Yeah, to interview face करताना तुका ते कॉन्फिडन्स येचे तांकां काय तुका कॉन्फिडन्स येचे त्या मात इंटरव्यू जिखताय आनी खंयचेय क्वेश्चन विचारल्यार तुवें नर्वस समजो तूं गोत्त आसल्यार मात तुवें आन्सर करचें ना जाल्यार आय एम सॉरी. तुवें खंयचेय तुवें गण आन्सर केल्यार तुजें ओन आन्सर केल्यार तुका सक्सेस जायना कित्याक म्हळ्यार तांकां कळटा. So you have to be very clear whatever you face in your life in studies or even extracurricular activities or your reward recognition everything whatever you have you place it in front of them exactly what's in your life. त्याला मात एक सक्सेस जावंक शकताय. तशें आसतना इंटरव्यू फेस करचें व्हडलें क्वेश्चन न्ही. या तुमी वेज येता म्हूण गरज ना कित्याक म्हळ्यार इट विल बिल्ड अप युअर कॉन्फिडन्स लेवल. इंटरव्यू जाल्ले कुठले तुका काम मेळचें म्हूण गॅरंटी ना बट यू विल गेन आउट ऑफ इट लॉट मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ युअर लायफ. एक डिफरन्स तुका इंटरव्यू फेस केल्या कुठले तुका नेक्स्ट इंटरव्यू तुका आणखी प्रिपरेशन करूंक मेळटा. सो ऑन दॅट लेवल यू हॅव टू बी मोर कॉन्फिडंट वॉट एवर यू प्रेझेंट एंड वेर एवर यू गो. थोडे पटी टिमान मुस्लिम मेंबर्स बसतात इंटरव्यू करून थोडे तुमकां भंय उरता इतले जाण खालें बसल्यार कितें जाता. नो दे आर नॉट गोइंग टू गो यू एनीथींग तुका खंय क्वेश्चन करून तुका ते डिप्रेस करूंक पळयना बघा दे आर व्हेरी फ्रेंडली. या तशें आसतना तुवें कॉन्फिडंट लेवल आसल्यार तूं खंयी तूं हें जायना चुकून वचना. यू डोंट फील बॅड बी कॉन्फिडंट एंड बी थरो वॉट एवर यू गोइंग टू प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूवर एंड डेफिनेटली वॉट आय से आय हॅव कंडक्ट सो मेनी इंटरव्यूज इन माय लायफ. मस्त इंटरव्यू हांवें पळयल्यात मस्त जाणांक हांवें गायडन्स केलां. तशें आसतना आमी तुमकां एकच टीप सांगचें म्हळ्यार build up your confidence and be prepared for the interview. Prepare a good CV and keep up your dressing sense and face the interview. Definitely you will successful in your life. So ते हांव सांगूंक आशेता. जिणेंत आमी कितें तरी साधन करीचे तर फकत ते साधन करची आशा आमकां आसल्यार पावना. बागार आमी जें कितें करता तें आमकां मेळाचें तर ताचे खातीर कश्ट काडन वावुरची गरज आसा. सगळ्या मोनान सगळ्या काळजान आमी ताचे खातीर वावरून आनी खऱ्या काळजान बऱ्या मोनान आमी तें काम करची गरज आसा. देखूनच आज आमचे सांगात आसले डॉक्टर रोनाल्ड सिक्वेरा जिणेंत बॅलन्स सांबाळणं कशें एका बऱ्या हंताक पावयेत आमची जिणी आमी कशी बरी करून काणगेत म्हणल्या विशयांत बऱ्यांतले बरी माहेत तांणी आज आमकां दिल्या. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या वीक्षका लागीं हांवें दिसाचें इतलेंच. जर तुमच्या घरांनी तुमच्या कुटुंबांनी वा शेजारा कोणी टिचरां आसात तर तांच्या जिणेची काणी तुमच्या मुखार आमी हाडिचे तर दया करून ह्या स्क्रीनार दिसच्या नंबराक तुमी तांचे कॉन्टॅक्ट्स आमकां धाडले जाल्यार तांची काणी खंडीत जावन तुमच्या मुखार आमी हाडून येतल्या. आयचो एपिसोड खंडीत जावन तुमकां बरो लागलो म्हणली म्हजी पातयणी. बरो लागलो तर खंडीत जावन शेअर करा कित्याक बरेंपण सगळ्यांनी प्रसारूं दी. येवच्या हप्त्यांत परत अनेक टिचरां सांगाता वा मास्टर सांगाता तुमचे सवे हांव आसतली. तवळ पर्यंत पळोवन रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. समेस्तांक देव बरें करूं.